देव बरो दीस दिवं सगळ्यांक बरे तरेक आयिल्ल्या तुमकां लागीं जावन तशेंच पयस जावन तुमच्यो गरजो तुमच्यो प्रार्थना घेवन हांगासर आयल्यात. हांगा आयिल्ल्यास तुमकां सर्वांक पिरगे जुंयकाराच्या नांवान तशेंच आपूण क्षेत्राच्या डिरेक्टराच्या नांवान स्वागत म्हणटा. डिरेक्टर फादर बॅप्टिस्ट आस्पत्रेंत ताचें ऑपरेशन दोंपराच्या गंटेचें ऑपरेशन यशस्वी तरेन जावन हांगा फाटीं आयल्यात. तरी पूण ताका फिजिओथेरपीन बरें थोड्या दिसांची गरज आसा आनी ताजे देखून ते इल्ले रेस्ट घेवन आसात. ताचे पासून मागचें. दुसरें आयच्या दिसा रेतीर दिवंक आयिल्ले आमचे फादर क्लिफर्ड फर्नांडीस कुलशेकर्तांत आयल्यात. नवोदिक प्रसंगदार देवाचे उतार सोंप्या रितीन आमकां समजोवच्या रितीन सांगून उत्तीम प्रसंगदार जावन इंतरराष्ट्रीय मट्टार आंतरराष्ट्रीय मट्टार ते प्रख्यात जावन आसात. तांकां हार्दिक स्वागत. तशेंच सकाळीं वेळार येवन फेरार्थावन मागण्याक तशेंच कांतारांक आमकां कुमक करचे श्रीमान जॉन डिसोजा तांकांय स्वागत. आनी हेचे कार्यक्रम सगळ्या संवसाराक माध्यमा मुखांतर प्रसार करूंक आमचे संगे आसात डिवायन वर्ड चॅनलाचे कार्यकर्ते विवियन तांकांय स्वागत. आयचो दीस तुमकां फळभरीत जावं दी. हे रितीर आमचे जिणेक उपकाराची जावं दी म्हूण सांगून मागून ही दोन उतरां मुखार फादर क्लिफर्ड. जाता जाल्यार तेणे खंय खंय आमी असलीं कोणशांत आसलीं तितकेशे मुखार येवन आमी सांगाता बसले हांव जाल्यार एकामेकाचो जें सांगात पोनो एकामेकाची इल्लीशी ऊब म्हणटात आमकांय लागल्यार बरी म्हूण दिसता. जाता जाल्यार तिके मुखार आयल्यार बरें. तिकेशें लागीं बसया नाल्यार खंय पळोवचें म्हणून तो कळना. ही गरजदार न्ही दर्यो आहले बरीत मलपेच्या. तितकेशें मुखार येवंक प्रयत्न केल्यार बरें. उबे रावल्ले कडेनच मोगाच्या न्हू आमी एक आमच्या बापा एक नोमान मरये एक महिमा हांगासर आयिल्ल्या कोण आतां वाटेर आसात तांचे पासत आनी साबार जाणांक येवंक आशा आसा पूण विविध कारणां निमती घरांनी जावं पुरो पिडेस्त आसात या मालगडी आसात या हेर जायतीं कारणां वरवीं तांकां येवंक आशा आसा. एक पोटी म्हणी वसा जाय कलमाडी वचून मागून ये जाय पूण मेळूंक अवकाश मेळना. तांचो सगळ्यांचो उडास काण आमी करच्या मागण्याचो फळ तांकांय लाबोवन दी. ती हांगा येवंक जावना तांकां खंयसर आसात. तांच्याय काळजांत थोडी आशा आसतात स्वप्नां आसतात योजना आसतात. ती आमी सोमयाच्या पांया तळा मुरये माये मुखांतर दवरया. आमी थोडी योजना थोडी आमच्यो दुखी जावं पुरो खंती बेजाऱ्यो घेवन मुरयेच्या पांया तळा हांगा पावल्या आनी मुरये मायन विनंती करतना आमचे पसोत जेजू खंडीत इन्कार करचो ना म्हणली आमची पातयेनी. त्या पातयेनेन आमी सांगाता भावार्थान मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां वगूस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नोमान मोरये कृपेन बरले सुमिचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये अमावप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. आमचे हात उबारन आमी सगळ्यां एक थोड्यो घडयो निरंतरी सोमया करसिया. अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू हर्षितां तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू हालेलुया. प्रेज यू जीसस. अर्गां तुका सोमया ओगळाक तुका सोमया हालेलुया 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 हालेलुया.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कीर्तन 103. मोगाळ आणि काकुळदार देवाची स्तुती करया. या पयल्या बगान थोडो वेळ आमी कित्या पासून स्तुती करी जाय. स्तुती करतना कितें जाता, कितें आमकां मेळटा, देव कितें दिवंक आशेता, या 103 103 किर्तनांत भोव आपुरबायन 6 बेसांवां थंयसर आमकां बसयल्यांत. ती 6 बेसांवांय ह्या थोड्या वेळान आमी आमची कर्ण घेवंक प्रयत्न करतना हें किर्तन आमी चीत दिवन आयकुया. किर्तन 103. मोगाळ आनी काकुळदार देवाची स्तुती. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजें सगळें अंतस्कर्ण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरनाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. सर्व तुज्यो पिडा पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकूट घालता. तुजी जीणभर आपल्या ध्यान्यांनी तो तुका दादोशी करता. गरुडाच्या तरणाटपणा परी तुजें तरणाटपण नवसारतलें. देवाचें उतार हें देवाची वडुपकार. बसया. आतां बसुल्ले कडेन थावन हेंच किर्तन आमी परत एकटी चीत दिवन आयकुया. कितें म्हणटा? आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजें सगळें अंतस्कर्ण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरनाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. सर्व तुज्यो पिडा पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकूट घालता. तुजी जीणभर आपल्या ध्यान्यांनी तो तुका दादोशी करता. गरुडाच्या तरणाटपणा परी तुजें तरणाटपण नवसारतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मोगाच्या नाचेर एक मोठो नियाळ आमी करूंक जाय. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. थंयसर म्हणटाना वोंठानो म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हूण सांगोना. आत्मो खंय आसा आमकां एकल्याक सोदून काडूंक जायना. काळीज खंय आसा म्हूण गोत्ता. दोंपरां खंय आसात म्हूण गोत्ता आमकां. मांडो खंय आसा म्हूण गोत्ता. मेंदू खंय आहा म्हूण गोत्ता. आत्मो खंय आहा म्हूण कसो सोदून काडचो? सगळ्या आमच्या जिवाच्या खना खनांनी देवाचो आत्मोंत आसा म्हूण आमी पातयेवचें. कित्याक म्हळ्यार देवाची ती सकत ना जाल्यार आमचें एक बोटी आमकां हालोवंक जायना. हर एक आमच्या कुडीच्या भागांत कित्याक म्हळ्यार मनशाचो प्राण वेताना. मनशाचे हात पांय खंय हालनात न्ही. दुसऱ्या कोणेंगे हालयचे खंय हालना. एक कानी दोळे समेत दोळे ते निमाणे हेरांनी बंद करून सोडचे मागीर उक्तेच जायना. म्हणटना सगळ्या आमच्या जिवांत देवाचो आत्मो आसा. देखून आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हणटना आमचे हात पांय संतोष पावचे. हात पांयांक संतोष जायचे जाता. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या आमच्या कुडीक एक सवकासाय एक दादोसकाय भोगतना सगळ्या आमच्या जिवाक एक उल्हास येता. वय कितें कितें म्हणटात तुमी? खंय एका इल्लेशें थोडे पटी नाक्षी काडटना तें नेल काटर खंय एका देगयेक इल्लेशें लागून मागीर ती नाक्षी आमी थोडे वन काडटना दुखलें जाल्यार एक 3-4 दीस म्हणी ती दूख आसता. आनी ती इल्लीशी दूख आसल्यार आमकां सवकासाय बघना. आमकां कितें गी एक खंयगी एक सोमाना. इल्लेशें आमकां एक डिस्कम्फर्ट म्हणटा आमी. आमकां कम्फर्टेबल जायना. तशें म्हणटा आसतना आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. काळजांतावन मोणांतावन हेंच तें सर्वेस्परा देवान मोइजे मरिपात आमचे लागीं उलयलीं उतरां. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मोनान, सगळ्या तुज्या सत्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या त्राणान सर्वेस्परा देवाची तूं स्तुती कर. ताचें आराधन कर. सांगलां न्ही गे आरंभारत सांगलां. आतां किर्तनकार तें काली आमच्या उडासा ते आसा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजें सगळें अंतस्कर्ण ताची स्तुती करूं. भितर थावणूच
देखून ती स्तुती मात देवाक मानवता ना जाल्यार कालें जाता वत येतना टोपी दवरली बरी मागीर इल्ल्या वेळान वत गेलें टोपी काडली माथ्यार काय येना मागीर तशें जावंक नजो आमची स्तुती म्हणली निरंतरी ताका आरंभ अंत म्हणून ना आकाळी आनी सुकाळी म्हणटात भलायकी आसा त्या दळाय स्तुती भलायकी ना त्या वेळारय स्तुतीच ताका बंद म्हणून रजा म्हणून ना ह्या आमी स्तुती करच्याक केन्नाच रजा म्हणली दिवंक ना मुखार म्हणटा कित्या पासत स्तुती करीचे थंयसर दुसरी वळ आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरनाका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देवान केल्ले आमच्या जिवितांत तुमच्या आनी म्हज्या ते काय आमी बरोवंक सुरू केले जाल्यार आखेर जातीत गी कितले उपकार देवान आमकां केल्यात जल्माल्ल्या घडयेतावन जल्माल्ल्या घडयेन थोडे पटीन थोड्या जाणांक आमकां पळोवंक मेळटात तीं जावं पुरो एक पांय विविध कारणां निमती एक स्तिके मोठवो जाला ह्या तेमेटेन चलतात ह्या एक पांय असो आड पडलो आसा तांकां कितले सगळी चिनी बरो पांय गुंठोवन चलाचे मो एक तुर्तान एक चली म्हळ्यार आसा की ना हें पुरा चिंता आसतना आतां कितल्याश्या जाणांक दोळे दिसनात भारतांत ताचे समिक्षे प्रमाणे म्हणटात 13 लाख लोकांक दोळे दिसनात खंय सकड समिक्षेन तांची नांवां नंबरां येवची नात ताच्या परस कांय 3 वांट्यांनी दोळे दिसनातले लोक आसतले कितलेशे जाणांक कान आयकनात ल्हान ल्हान नेणटीं भुरगीं जल्मातानंत काळजांत बुराक आसा म्हूण सावन आनी कितें कितें विविध आमी आयकता हांव दिसपडटें हें आमकां देवान कांय तसलें कांय समस्या दिवंक नात बरी भलायकी दिल्या दोळे दिसतात कान आयकतात उलोवंक जाता सोलोवंक जाता धांवोवंक जाता आमची दिसपडटीं कामां करूंक जातात देखून मोगाच्यानो आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरनाका देखून स्तुती करीचे जाल्यार देवान केल्लें बरेंपण नियाळ्ळें जाल्यार आमकां स्तुती करूंक कांयच गरज ना हांगा तुमी हांगा आसची कितलीं जाणां तुमकां ड्रायवींग करूंक जाता जस्ट त्या 4 व्हिलर कार ड्रायव्ह करची एकटी हात वयर घाला तिके हात निट्ट सोमा वयर वचून येता कार ड्रायव्ह करची मोगाच्यान हात सगळे घाला देव बरें करूं मोगाच्यानो एक कांयच एक आळसाय करिनासतना फोटी मारिनासतना सुपरवायझर पळयतना मात्र काम करचें ह्यो खंयच्यो संगती ड्रायविंगान चलना ड्रायविंगान कोणाकच मांकोड करची म्हणली विशयच ना दोळेय काम करीचे कानय काम करीचे हातय काम करीचे पांय काम करीचे मेंदूय काम करीचे सगळो जीव काम केल्यार मात्र कार सोडूंक जाता 2 व्हिलराक जाल्यार तर पांयांक ओडलें काम ना जावं पुरो पूण पांय धरणीक दिल्या शिवाय स्कुटर वचना धरणी तिचेच ती मोगाच्यान जर तर कोण हांगा ड्रायविंग करूंक जाता कितल्याश्या जाणांक घरा 2 कारां आसात पूण तांकां पाटी मुखार व्हरूंक धैर्य ना देखून कोण आज ड्रायविंग करचें हांगा आसात सर्वेस्परा देवाक अर्गां दिया कितलेश्या जाणांक तांकांत घरा एक स्विमींग पूल बांदचे तितले पयशे आसात एक न्ही 2 बांदचे पयशे आसात पूण तांकां उदक पळयल्यार जायना उदकांत पांय बुडोवंक जायना भियेतात तांगेरच स्विमींग पूल आसल्यार उदकाक देवोंक जायना तें म्हणटा आसतना हांगा आमकां कितले जाणां उपयोंक येता न्हंयत पडल्यार तुमी दुसऱ्यांक वयरान येता तसलीं मनशां हांगा आसतलीं देवाक अर्गां दिवंक जाय कितलेशे जाणां रातीक न्हीद येना कोणेक बरोशें उलयतना म्हणलो न्हिदेच्यो गुळयो काण गेल्यार न्हीद येना गुळयेक न्हीद येता खंय पूण मनशाक गुळी काण गेल्यार मनशाक न्हीद येना त्या अंताक थोडीं पावल्यांत जेवल्यार जिराना थोड्यांक जेवंकूच ना विविध नमुन्याच्यो संगती आसा देखून आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरनाका आनी तो वळ मात्र आमकां स्तुती करूंक जाता नाल्यार स्तुती करूंक जायना एक भान पासय जातात वय हाल्या स्तुती करची तें ना हें ना आसलें ना म्हणलें बरी आमी जियेता हांव थोडे पटीन देखून मुखार पळया आनी स्तुती करता आसतना बेसांवां ही आमची आमी कर्ण घेवया कसलीं तीं सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता स्तुती करता आसतना देवाचें व्हडपण देवाचें बरेंपण देखून ही बेसांवां म्हजे पासत आनी तुमचे पासत किर्तनागारांनी बरोवन दवरल्यान कितलेशा शतमानां आदीं बरयल्यान सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता उपकारी मोणाची जाताना देवाक गोत आसा ह्या मनशाक बक्षिया देखून स्तुती अर्गां होगळाप दिता आसतना मोगाच्यान आमचें जिवीत स्तुती अर्गां होगळाप दिवचें जाय थोड्या वेळाक मात्र न्ही
थोड्या संदर्भांनी मात न्ही, थोड्या घडयांनी मात्र न्ही, हर एका घडये तो आमचे अपराध बक्षिता स्तुती किर्तनां करता आसतना. जर तर आमचे अपराध बोगसूंक जाय ह्या बॉक्सांनी जोडूंक जाय, स्तुती अर्घां ओगलाप करचें. ही एक आमची संवय म्हूण करी आमी. देखून आमच्या तोंडांत निरंतरी अर्घां जेजू, होगलाप जेजू, आराधन जेजू, नमन जेजू, प्रणाम जेजू ही उतरां निरंतरी आमच्या तोंडांतल्यान येजय. व्हडल्यान म्हणचे म्हणून ना, आमी हेरांक तोंड उक्तें म्हणचे म्हणून ना, पूण आमच्या ओंठांनी ही निरंतरी स्तुती आसूं दी. दुसरें कितें म्हणटा, सर्व तुज्यो पिडा पयस करता. ताचो अर्थ पिडात येवची ना म्हणून न्ही, हें समजून घेवचें. मारेकार पिडा आमचे तावन पयस वेतली. लाखांनी लोक थोडे पटी एक मारेकार पिडा येत जाल्यार लाखांनी लोक मरता. कोरोना वेळार कितें पुरा जालें आमकां कळीत आसा. कालें पुरा जालें. पोटाक खावंक नासतना, जेवंक नासतना, भायर वचोंक जायनासतना, इगर्जेक वचोंक जायनासतना कितें कसताले आमी. आमकां आशा जाली एपटी इगर्जेक वचोन येया. तें आमकां बाग नातलें त्या वेळाचेर. म्हणटना सर्व तुज्यो पिडा पयस करता. त्यो ल्हान जावं दी, व्हड जावं दी, आमी अर्गां होगलापची मनशां आमी जाताना आमची पिडा सर्वेस्पोर देव पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. जायत्या संदर्भांनी आमी पडल्या म्हूण आमकां भोगता आनी आमकां वयर येवंक जायना कोणना. आमचें जालें, मुक्त जालें आनी अशें म्हूण चिंतलें घडिता ना तें. तुमच्या जिवितांत जावं नाय, मुक्त जालें हें. आनी कांय बाचावी ना, आनी कांय बरेंपण ना, आनी कांय फुडार ना, कांय भविश्य ना. असलीं चिंतना आमच्या मतींत आयल्यांत, तुमकांय आयल्यांत आनी मुखार येतलीं थोडे पोटी. त्या संदर्भाचेर देवाचें बरेंपण नियाळन, देवा तूं आसाय, तूं म्हाका राखताय, सांबाळताय, तूं म्हाका सोंड घालनाय म्हणटा आसतना पोंडांतलो तो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकूट घालता. मोगासो आनी काकुळतीचो मुकूट घालता. आमी मोगाची मनशां जाता. आमकां समजता देव आमचो मोग करता. हांवें मोगाची व्यक्ती जायजय. राग करून कितें फायदो आसा? कालें जातलें. आनी प्रत्येक सावन हांगासर आमी कोण आमी मालगडी आसा, आमचें 50-60 वर्सां जालीं आनी कितें आमचें आवक उरलां मोगाचें न्हू? कितें आवक उरलां? म्हाका कळीत ना. कितलें उरलां म्हणलें कळीत ना. देखून कितें आसा थोडे दीस संतोशान, समाधानेन, तृप्तेन शेजारच्या लागीं, कुटुंबा लागीं माया मोगान जियेजय. दीस घडये भितर सोंपतात. चिंत्या आमी एक 10 वर्सां आसात म्हूण चिंत्या. 10 वर्सां म्हळ्यार कालें. एक 50 आयतार मेळटले तितलेच. 50च आयतार 10 वर्सां म्हळ्यार वर्साक 50 आनी 2 आयतार 500. एका वर्सान 50 एक 540 या 520 आयतार जाताना आमचें 10 वर्सां मुग्दोन गेलीं. इतलेंच आसचें, चड ना. 50 आयतार आमी येवंक पावो केलें जाल्यार 1 वर्स मुग्दालें. देखून मोगाचें न्हू कितें म्हणटा, तुज्या माथ्यार तो मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकूट घालता. आमी मोगाचीं मोयपासी मनशां जाता. ह्या कोणाकी हांवें मांकोड करचें नाका, कोणाकी दुखोवचें नाका, ही चिंतना निब्बर जातात. आनी आमी कोणाकी दुखोवंक नजो. कांय फायदो ना, कांय फायदो ना. कित्याक म्हळ्यार हांगा आमी कशीं आसा तशींच वयरी आमकां मेळोंक आनी. आनी त्या दिसा आमकां कशें भोगतलें? हांगा लढाई करन आनी घालें पांय हात पांय पुरा कातरन आसलीं मनशां थंय वयर येताना परतून सांगात आत्तने रावाचें. आमचे आत्मे सांगाता मेळटले परतून सगळ्यांचें. त्या दिसा कशें भोगतलें आमकां तोंड पळयतना तांचें? मोगाचें न्हू उडास दवरूंक जाय. मुखार म्हणटा, तुजी जीणभर आपल्या ध्येन्यांनी तो तुका दादोशी करता. अर्गां होगलाप दिताना सांग पुरो. कित्याक थोडे पटी आतां आमचे दीस कश्टांचे आसूंक पुरो आनी आसात थोडे पटी. उडास दवरी जाय मोगाचें न्हू. कशे कश्टांचे दीस रावनान तशे बरे दिसी रावनान ते गुणूच आसतात. देखून सगळी जीणभर आपल्या ध्येन्यांनी तो तुका दादोशी करता. कितें जाय गरजेचें म्हजो देव म्हाका दिता. ही पातयेंनी आमकां भोगुल्ल्या वेळार हर एका घडये एका नमुन्याचो उल्हास येता. आनी निमाणें तें म्हणटा सोवें, गारुडाच्या तरणाटपणा परी तुजें तरणाटपण नवसारतलें. हांगा एक उडास दवरी जाय. गारुड कित्याक सांगलां थंयसर ते पक्की साळे म्हणटा आमी. ताचें आवक चड उणें 40 वर्सां खंय. पक्की साळ्याचें आवक चड उणें आमकां कशें मनशांक एक बरें आवक म्हळ्यार एक 50-100 वर्सां म्हणटा आमी. तशें गारुडाक ह्या पक्की साळ्यांक पुरा ताका 40 वर्सांचें आवक आसा.
ती 40 वर्सां जाता 20 वर्सां जाताना ताका मस्तू पाकां येवन ताचें आंग एकदम भरता काय ताका उबोवंक कश्ट मारतात. ताच्या पांयांच्यो नाक्षो आसात त्योय अश्यो बेंड जातात. ताची बोन्सी अशी वचून अशी बेंड जाता. 20 वर्सां ताका प्राय जाता. आनी तसल्या संदर्भाचेर हे पाक्की साळे उबार पर्वताचेर वचून ताची बोन्स तेस पात्राक मारन बोन्स काडटात. ह्यो काणयो न्ही. बोन्स काडटा उपरांत 1.5 ते 2 म्हयने ते राखून रावता खंय नवी बोन्स येवंक. ती बोन्स एकटी आयलीत ताची पाकां आसलीं पुरा ओडून काडटा. पोरणी पाकां कंप्लीट ओडून काडटा. कांय ना खावंक जायना नवी बोन्स येता म्हणशेरी. नाक्षोय त्यो पात्राक घुसटून त्यो परतून ल्हान करता खंय. कित्याक नाक्षो जर तश्यो बेंड जाल्यार ताका मासली दवरूंक जायना. खंयची मनजात दवरूंक जायना. नवसर न्ही. युसी त्या सुकण्याक सुमेती देवान असली एक जानवाय दिल्या देखून परतून तो तरणाट्या भशेन जाता. नवीं पाकां येतात आनी परतून 20 वर्सां वाचता. मागीर 40 घाल जाता म्हूण गोत्तूना. तें आसूं दी थंय. गरुडाच्या तरणाटपणा बरी तुजें तरणाटपण नवसारतलें. अर्गां होगळाप दिवची मनशां तिके सुटसुडी जातात. सुटसुडी जातात जायजेस तें देवाचें काम तें. तोंडाचेर एका नमनेचो एक प्रकाश एक उल्हास. हांवें पळोवचें ती लिजनांत आसात. 70,000 पुरा ती मालगडींत आसची. येसवीपींत आसा तातूंय थोडी मालगडींत आसची. पूण ती तांच्या प्रायेच्या बाकीच्या मनशां प्रासी ती चड घटमुटात. ती चड भलायकेवंत आसात. म्हाका बगचें कित्याक म्हळ्यार ती हर एक आयतारांचे मिटींगांनी परत जावन पिडेसाच्या घरा भेट करते आसात. ते वेताना ती पळयतात म्हज्या प्रास ल्हान प्रायाची थंय मांद्रे रात ही मालगडी तांकां पळोवंक येतात. म्हाका जेन्ना उडास दवरी जाय देखून देवान कोणाक आसलीं कोण आतां चलोवंक सांगता तुमच्या फिरगजेंत एक लिजनांत एक मेंबर जाया. म्हाका प्राय जाली आनी म्हाका दुसऱ्यांनी पळोवंक येचें ना. आमी पळोवंक वचाचें. येसवीपींत एक अवकाश आसा जाल्यार वसा एक मेंबर जाय जाय. तुजें गरुडाच्या तरणाटपणा परी तुजें तरणाटपण नवसारतलें. हें जाता जायजेस. कित्याक म्हळ्यार आमी आमचें तें एक उल्हास येताना हर एका दिसा नवें काम आमकां करूंक जाता. तुमकां कळीत आसली ते गजाली. एक दीस रब्बार टॅप करना जाल्यार दुसऱ्या दिसा 2 कट्ट्यो मेळटाय. दुसऱ्या दिसा एकच कट्टी. हॅलो 2 कट्ट्यो मेळना आनी व्हडल्या एका डब्यान मेळना. दुसऱ्या दिसा एकच कट्टी. एक दीस गोरवांचें दूद काडना जाल्यार दुसऱ्या दिसा चड मेळटाय ना. उणें मेळचें. ताच्यो शिरो पुरा घट जातात. थोड्यांनी चिंचा कांय अर्गां होगळाप दिल्यार कांय संतोश भरीत रावल्यार कांय हांव कुणें जाता की म्हण चिंतात की गुत्तुना. तशें जावंक साध्य आसा ना. गरुडाचें नवसारपण म्हळ्यार तें मोगाचें न्हू. तुमकां आज घरा वचून तुमच्या शेजारच्यांक एक उत्तेजन दिया. आळे बाय तुका सोलोवंक जाता या आमी एक लिजनांत मेंबर जावया. आमच्या प्रास उण्या प्रायाच्यांक पळोवंक या. मागीर ती हुशार जातना तांकांय वनाडा. मागीर तांकांय मेंबर करात. तांणी भेट दिवचे. त्यो मोगाचें न्हू. गरुडाची नवसारणी म्हळ्यार ती. आनी एक जनरल एक रूल आसा. आमच्या प्राये प्रासी एक 20 वर्सां उणी आसले बरी आमी जियेचे काय. आमच्या प्रायेच्या की एक 20 वर्सां उणी आसले बरी. आमचें चलचें रीत जावंक पुरो. काम करची रीत जावंक पुरो. सगळे 20 वर्सां. आतां 40 जाल्ले आनी 60 जाल्ले बरी केल्यार 60 जाल्ले बरी केल्यार म्हातारपण मुंदरून वेतलें. 60 जाल्ले आनी 40 बरी चल्ल्यार तरणाटपण मुंदरसून वेतलें. समजता म्हूण चिंता. ताचो अर्थ आतां 2 पार जाल्ले कुडले एकदम धांवून तें मार्गान जंपानी करून वचनाकात. सकाळ स्पीड चडया. आनी तें सोडून सादारण एमर्जन्सी वार्डाक लोटून येल्ले बरी पांय ओडून चल्ल्यार आमी 40 वर्सां जाताना म्हजें जालें आनी म्हूण सांगून न्हू. ह्या हर एका शब्दांत इतली गुंडाय आसा. सर्वेस्पराची स्तुती करता आसतना आमच्या जिवा भितर नवे कण उत्पत्ती जातात. नवे जिवकोश म्हणटा आमी नवे उत्पन्न जातात. आतां पांयांक एक नवो उल्हास. तोंडाचेर एक परजळ येता. ऑटोमॅटीक तुमकां कळनातल्या भशेनच हें जाय. तुमी आज हांगातावन पाटी येताना तुमच्या शेजारच्यांक तुमच्या घरच्यांक कांय पण इल्लेशें व्यत्यास दिसा जाय. ही आज गेल्ली कालमाडी गेल्ली. आतां पाटी येताना तोंड एक उजवाडशें दिसता. तांणी सांगाचें तांणी सारकें कालें जालें बाये आज.
जाल्लें कांय ना इल्लें इल्लो वेळार हांव ग्लाप दिलें सक्रामेंता मुखार म्हजें तें बरेंपण जालां तुका दिसता गे तुका ती म्हणटली वय वय दिसता तर ये परवां म्हाकाय तुजें तोंड एकदम बावुल्लें पळोवंक नाका या चली आमी हांव कशी वेता म्हज्यात रिक्षार ये तुयी आपूण हाडिजे म्हाका न्हू हें बरेंपण गारुडाचें नवसार तें सोडून येतानाय कुरवणूंत येवन फाटी येतानाय पिरगोणूंत गेल्यार बाकीचें खालें म्हणटलीं म्हाका न्हू उडास दवरी जाय आतां थोड्या जाणांक येच्या सेंटराक व्हरून एडमीट करतात तांणी म्हळ्यार काय उर्बा दाखोवना बरे पटी तांणी इल्लीशी उर्बा दाखयल्यार बरें जावन फाटी येतात कित्याक म्हळ्यार 70 to 80% जाणांक बरेंपण जाता येच्या सेंटराक एडमीट करणे 3 हप्ते 4 हप्ते रावतना म्हळ्यार इल्लीशी उर्बा तांणी एक 10% उर्बा दाखयली जाल्यार तो मनीस बरो जावन येता थोड्या जाणांक वसोंक तायकना मागीर घालें हात पांय बरा बांदून गी कायले सर्तीक दिवन गी तशें व्हरून गेल्ले आसात ते थंय गेल्ले कुठे तांणी म्हणचें एपटी भायर येता मागीर शिकयता परतून कोणाक शिकोवची देव एकलो जाणा ताणें शिकल्यार बरें हांव शिकयता म्हणून येवन परतून चड पियेतात आनी शेजारचे पुरा पळयतात जाता कळटा वो नातुल्लो 3 हप्ते खंय गेल्लो ताका थंय सेंटराक एडमीट केल्लो मागीर आतां फाटी येवन परतून पियेताले पळय खालें घरचें हाचे असकत काय बाकीचे 4 जाण म्हणटा हाचे फ्रेंड आसतात ते बाकीचे ना थंय गेल्यार कांय फायदो जायना मुग्धालें वेसोय वचना नेगेटीव इम्पॅक्ट जालें मोगाच्यान हें उडास दवरी जाय आमी एक जावंक पुरो आराधन नोवेन रेतीर या मिसाचो संभ्रम हें पुरा करता आसतना एक नवो उल्हास ये जाय देखून देवाक अर्गां स्तुती दिता आसतना हीं बेसांवां आमचीं जातात हीं बेसांवां आमचीं जायजेच देव दिवंक आशेता देखून न्ही ह्यो बासवण्यो केल्यात पळया परतून एपटी खाली गमना काडटा तो तुजे अपराध बक्षिता जावंक पुरो रेतीर जाल्ल्या कडले आमकां बगता कित्याक ह्या जाय कुमसारीक आसात कोणाकल्या बगता हांव देवाच्या हजारपणांत आयलां म्हाका एक बरें सुटावें कुमसार जाय आत्म्याचे नितळाय जाली गूण जाता मनीस असलो एक अवकाश आनी श्रायनाचो प्रमुख उद्देश तोच खंयसर एक श्रायन आसा जाल्यार असो उद्देश कितें सक्रामेंताचें निरंतर आचरण आनी आराधन सक्कड सक्रामेंत थंयसर आज जायचे देवाचें उतर परगट जायचें कुमसारीचो सक्रामेंत देखून हर एका सोनवारा दिसा हांगा कुमसारीन बसूंक ह्या जागा आसात ते तुजे अपराध बक्षिता म्हणटना ह्या हांगासर आयकतना एक आमकां एक इल्लें गिन्यान मेळ्ळें म्हाका एक बरें सुटावें कुमसार जाय हें भोगाप येवन कुमसार जाल्ले कुडले मनशाच्या कुडीक मात न्ही आत्म्याची नितळाय जाली आत्म्याची नितळाय जाली ताचे उपरांत तुज्यो पिडा तो पयस करता कुरवण आसली कुरवणचीच एक पिडा बेजार जावन आसचें तितली एक पिडा तितमाय पिडा जावन बदलता ताची गरज ना केदाळा एकदम उदास जावन आसचें ताची गरजच ना सोमा चिंतलें जाल्यार ते काले म्हणटात कन्नडांत ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ एकत दिवन वचू नाल्यार सोडून वचू व्हरून वचोंक जायना हें सत समजल्ल्या वेळार मस्त नमण्याच्यो पिडा तें उदासपण बंद जाता उदासपण बंद जाता काल एक ल्हानसो टॉक आयकलो तो कशें म्हणून सांगल्यार तुवें धांवून 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 कर्ण पुंजावन दवरलें कांय नासतना उपाशी रावन केल्लें कोण गी मागीर न्हांवून नातले ते एन्जॉय करनासात खरे पोटे हें उडास दवरी जाय हें एक तुमकां किवी मातू मात्र तासोर ताल्लें पुरो आजत खावन मुक्ती नाकात तशेंय न्ही इल्लेशें आसून आमकां आनी थोडीं वर्सां देव दिता कायलें खावंक पिवंक जाय आसून देखून मोगाच्यान हें उडास दवरचें तुज्यो पिडा तो पयस करता प्रॅक्टीस करा तुमी ते तुमकां ते प्रॅक्टिकल दिया संतोश बरीत रावुल्ल्या कोडले आमकां कळनासतना आमच्यो पिडा गूण जातात मुखार तुजो जीव तो फोंडांतलो निवारता आनी कांय ना सगळें मुक्त जालें दीस इज माय एंड म्हूण सांगून थोड्यांनी सबारांनी सांगलें आसा दीस इज नॉट एन एंड इट इज मियरली ए बेंड एक गुंडी निट्टू वचोन आसता आमी ती रास्ताक थंय सक्शन एक मारो वचो गुंता थंय एक एक गुंडी मागीर ती गुंडी मागीर एक थोडे किलोमिटर मुखार येता परतून आनी एक गुंडी येता देखून कालें जाल्यार जिवितांत आनी कांय ना एंड जालें म्हजें ना एंड जावना
संवसार गोलूत परतून गेल्या गेल्यार मागीर परतून गोवन थंय इंत्योन पावता आमी. हें समजून घे जाय. तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकूट घालता. मोगाच्या हांगासर या तुज्यो पिडा तो पयस करता. उडास दवरा. विविध नमुन्याच्या पिडेंक आमी वळख जाल्या. आत्तां येता आसतना वाटेर एका हॉटेलांत एक च्या पिया म्हूण रावल्ल्या. सकाळीं बैसरले वरवीं बैसरल्या रावल्या थंयसर. एक ग्रूप आमच्या प्रास पयलें हॉटेलांत च्या पिवून आसलो. एक तेगां चौगां जाणां तातूंत आसलीं. तें काराचे नंबर हांगाचे न्ही, स्पेशल नंबर तें. म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें जावं की बरो काम करचीं मनशां थोडीं स्पेशल नंबरां दिल्यान. ताका KAMH तें प्रना सुरवेर ताका खाली नंबरां मात दिल्यान. 24 26 28 तशें दिवन मागीर नंबरां सुरू जातात. ती स्पेशल नंबरां. तातूंत एक दोग जाण तरणाटे आसले, म्हळ्यार मध्यम प्रायाचे. एकलें मध्यम प्रायाचें एकलें भुरगें चेडूं भुरगें. कांय एक 30 वर्सां 35 वर्सां जाय. च्या पियोन त्याच हॉटेलाच्या भायर तें तांणी चॅरान दवरल्यान. भायर बसून च्या पियोंक आसा. गेल्ले कुडले सगळ्यांनी सिगरेट काडली. खंय कोण कितें म्हूण तुमकां हांव सांगना तें. सिगरेट काडली. ह्या चेडवा भुरग्यांनी सिगरेट काडली. भितर च्या पियेतना संतोशान उल्हासान आसलीं. थंय भायर वचून चेडवांनी सिगरेट पब्लीक जाग्यार कांयच ना, भिरांत कंत कांयच ना. सिगरेट ताणें ओडली. ओडून सिगरेट मुगदाली. आमी पळोवन तासांव तोंडाचो चारो बदल्लो. चेडवाच्या तोंडाचो चारो बदल्लो. खालें तातूंत घालून ओडलां कळीत ना. मोगाच्या न्हू तसल्यो कांय पिडा आमकां आसात जाल्यार कितें ती एक पिडास. तें भुरगें ताचे आवय बापूय खंय आसात गे. ताचें जिवीत मुखार कितें जायत गे. चेडवान दोळे येयले मिनी करूंक सुरू केले. तितकेशें लकले बरें आयले. मागीर हात धुवन सरलीं. मागीर तीं कारार बसून सरलीं. मोगाच्या न्हू असली कांय आमाल वस्तूंची दुरापानाची ह्या कसलेय असल्यो संगतीची पिडा आसात जाल्यार अर्गां होगळाप आमी दितना आमकां मात्र न्ही आमच्या घरच्यांकय बरेंपण जाता. तेंच न्ही धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांत 16वो अध्याय वळ 30 आनी 1. Acts of the Apostles, chapter 16, verse 31. देवाची स्तुती करा. देवाचेर पातयेया. जेजू क्रिस्ताचेर पातयेया. तूं बरो जातलोय आनी तुजें घराणें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या न्हू देखून आमी स्तुती अर्गां होगळाप दितना ही बेसांवां सो आमकां मात्र न्ही आमचीं भुरगीं खंय आसूं दीत. कुटुंबाचे सांदे कामा पासत या शिकपा पासत घरांत पयस आसात तांकांय तें बरेंपण जाता. आमच्या शेजारचीं कोण उठोवंक तांकां नासतना मांद्रेर आसात. आमी तें एक इंटेंशन दवरून हे जेजू ताकाय बरें कर तिकाय बरें कर म्हणटना तांकां बांदपासांतलें सुटय. हें सगळें जाता. देखून सांजेचें सकाळींचें आमच्या घरांनी आंबोरी तेर्स करच्या प्रास फुडें म्हजो एकलो काजीन केदो तो आयलो जाल्यार आमी सांगता बसून मस्तू सांगती उलयता. मस्तू सांगती भावार्था विशयांत उलोवच्यो. तें एक आमचें विशेश आसा त्या म्हज्या काजिनाचें. लास्ट टायम आयलो तो म्हणलो आमी कहले की एका टीव्हीचेर सिरियल बी पळोवन मग्न जावन आसता. पूण आमचो मागण्याचो वेळ जातना टीव्ही बंद करता. बरें ना मागणें सुरू करता. त्या टीव्हीच्या भितरत म्हणलें बरें रिगोवन आमी आसले. हांव तक्षणात आतां बंद करया आतां आमी मागणें करया. न्हीज बऱ्या मनान मस्त घरांनी हें आसा. मस्त घरांनी सांजेचें मागणें सुकयनात. पूण ताचें एक ऑब्जर्वेशन ताणें पळयलें तो म्हणटा ती टीव्हीन चिंत चिंतना आमच्या मांड्यांत आसली. आतां आमी आंबोरी सुरू केली. आंबोरी बऱ्या मनान सुरू केल्या. आंबोरी जाली. तेर्स जालो. देवाचें उतर वाचलें. सादारण एक अर्दें मागणें जाता म्हूण सरी तें टीव्हीन तें सिरियल आमच्या मांड्या भितर घोळून आसता. ताच्या बदलाक तो म्हणलो आमी कांय एक तयारी केली जाल्यार मागण्याच्या प्रास पयलें 1 या 2 कांतारां म्हणलीं जाल्यार सी तरणाटो मनीस ताच्या भुरग्यांक आतां काजारांनी जावन आयलें. येस तरणाटो मस्तू जानवायचो मनीस बऱ्या रितीर आसा. एक चिंता पळया आमी एक आंबोरीच्या पयलें 1 2 कांतारां म्हणलीं जाल्यार टीव्हींतलीं पोदां सकास पयस वयतलीं मांड्यांतलीं कांतारां. देखून जाता जाल्यार तुमी प्रॅक्टीस करा. तुमी कांतार म्हणलें आयकून देगेच्या घरांत तीं कांतार म्हणून आंबोरी सुरू करतलीं. ही आमची जबाबदारी. तें मागणें आमकां मात न्ही आमच्या सजाच्या खंयच्याय धर्माचीं जावं दितीं तीं तांचें तांगेर हाडलें मागणें सुरू केलें तांणी. आमी इल्लें आतां मागणें करया. जावं पुरो तांचें भजन आसा जावं पुरो आमी करया. तुमी उत्तेजन दिल्लें बरी जालें हेरांक.
बघायच्या आनी मागीर म्हणालो तो ते तेर सांबोरी जाली देवाचें उतर वाचून जालें उपरांत परतून एक या दोन कांतारां म्हणी बघायच्या हांव पयलें घरांनी कोणाच्या कांतारांचे बूक नातल्ले घरांत आवयन कांतार सुरू केल्यार पुरो भुरगीं आखेर करतालीं आतां परिस्थिती कशी आसा तुमी ती सर हांव सांगूंक वचना कसल्या दोळ्यांक राग येवंक बरो कशी आसा परिस्थिती जर तर भुरग्यांक हे कांतार येना जाल्यार ताका कोण कारण म्हणल्यार आमकां आतां जाप मेळ्ळी देखून आंबोरी तेर्स करच्या परस पयलें एक दोन कांतारां म्हणी कांतारां स्तुती आनी हर एका कांतारांत देवाचें उतर आसा हर एका कांतारांत तुमी खंयचेय कांतार काडा पवित्र पुस्तकांतलें खंयचीय एक वळ काडून ताका तांणी दुसरे शब्द कुडसून एक कांतार केलां तातूंत देवाचें उतरच आसचें देखून हें आमी समजून घेवचें मोगाचें न्हू देखून ही बेसांवां अर्गां होगळापा मरेफात ती आमी आमची करून घेवया जीनभर आपल्या धेन्यांनी तो तुका दादोशी करता गरुडाच्या तरणाटपणा परी तुजें तरणाटपण नवसरतलें नवें जाय इल्लेशें म्हणी आमच्या कुडींत आज आमी हांगा एक करसूंचो एक अर्दो दीस आमच्या जिवा भितर नवें रक्ताकण उत्पन्न जाय नवें रक्ताकण थोडे रक्ताकण जावंक पुरो मरोन येते आसात ते परतून ताका नवो जीव मेळा जाय हें आमी मतीन दवरून आमचो नियाळ आमी मुंदारसून व्हरया एक घडी उबे रावया आमी ही बेसांवां आमकां जाय जाल्यार बरें एक कांतार म्हूण सोम्याक हरसिया ताळयो पेटतल्या ताळयो पेटा हात वयर करा कितें करूंक जाता पूण आमचें हें शब्द आमच्या काळजांतावन येवन दिता देवाक ती स्तुती जाय काळजांतावन येता आसतना सगळ्या जिवाक सवकासाय जाता आनी ते शब्द आमच्या वोंटा मरिफात भायर येवन दिता घट्ट ताळ्यान आमी हें कांतार म्हणया तुमच्या गिता बुकांत पाडया 5:40 आणि 5 45 स्तुती करूया धन्य देवाची नास करूंच्या अंकर सत्तेची स्तुती करूया धन्य देवाची नास करूंच्या अंकर सत्तेची स्तुती तो करशी तर जिवीत तो सोडतलोय स्तुती तो करनाशी तर जिवितान मरतलोय स्तुती तो करशी तर जिवीत तो सोडतलोय स्तुती तो करनाशी तर जिवीत तो मरतलोय स्तुती तो करशी तर जिवीत तो सोडतलोय स्तुती तो करनाशी तर जिवितान मरतलोय स्तुती तो करशी तर जिवीत तो सोडतलोय स्तुती तो करनाशी तर जिवितान मरतलोय मोइसेन स्तुती करताना इस्रायलाक सुटका झाली देवाच्या लोकांन तोवळ सैताची बोबाड केली इस्रायलान स्तुती करताना इस्रायलाक सुटका झाली देवाच्या लोकांन तोवळ सैताची बोबाड केली दाविदान स्तुती करताना साऊलाक सुटका झाली पवित्र आत्म्या वरवीं देवाक महिमा जाली दाविदान स्तुती करताना साऊलाक सुटका जाली पवित्र आत्म्या वरवीं देवाक महिमा जाली स्तुती करूया धन्य देवाची नास करूंच्या अंकर सत्तेची स्तुती करूया धन्य देवाची नास करूंच्या अंकर सत्तेची स्तुती तो करशी तर जिवीत तो सोडतलोय स्तुती तो करनाशी तर जिवितान मरतल स्तुती तो करशी तर जिवीत तो सोडतलोय स्तुती तो करनाशी तर जिवितान मरतलोय पाऊलान स्तुती करताना बंदस्थळां उक्ती जाली सुटका आमी सोडून घेवया स्तुती करया सर्वय आमी पावलान स्तुती करताना बंदस्थळां उक्ती जाली सुटका आमी सोडून घेवया स्तुती करया सर्वय आमी
जेजून अर्गां दिवन लोकाची भूक थांबयली पवित्र आत्म्यान भरून स्तुती करया आमी ताची जेजून अर्गां दिवन लोकाची भूक थांबयली पवित्र आत्म्यान भरून स्तुती करया आमी ताची स्तुती करूया धन्य देवाची नास करूंच्या कंकर सत्तेची स्तुती करूया धन्य देवाची नास करूंच्या कंकर सत्तेची स्तुती तूं करशी तर जिवितूं सोडटलो स्तुती तूं करनाशी तर जिवितांत परतलो स्तुती तूं करशी तर जिवितूं सोडटलो स्तुती तूं करनाशी तर जिवितांत परतलो हालेलुया 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 स्तुति सुना समया अर्गा समया महिमा तुका समया स्तुति तुका अर्गा महिमा तुका स्तुति तुका चे तुका अगोलसिता तुका हर्षिता तुका महिमा तुका स्तुति हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्यानो कीर्तन 103 आमी स्तुती करची मनशां जायजे म्हूण आमी पळयलें आनी आतां ह्या भागांत आमी येता आसतना कित्याक आमकां स्तुती करूंक जायना कित्याक आमी एका रितीच्या बंदपासांत आसांव कसलें तें बंदपास म्हणलें एक 3 वळींनी आमकां स्वस्थ सांपावलो गालांतकारांक बरयल्लें पत्र 5वो अध्याय 19, 20 आनी 21 St. Paul's letter to the Galatians, chapter 5, verses 19, 20 and 21. ह्या 3 वळींनी आमचे बंदपास कसले आनी कित्याक आयल्यात म्हूण सांगून ते आमी पळोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमी जिवंतपणाची मनशां हालेलुया आमचें गायन पास्कांच्या फेस्ता दिसा आमी तें गायन गायलें आनी आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान तें आतां आमी मुखार आज नियाळ करूंक आसा आराधना वेळारी सगळें आमी पळोवया थोड्यो गरजेच्यो संगती पूण कित्या पासत आमचें जिवीत बंदपासांनी बदलां एक रेवड घाल्ले बरी कित्याक जालां कित्याक मुखार वचोंक जायना कित्याक एक दोळे बांदिल्ले बरी जातात कित्याक आमचो बरवसो उणो जाला हाका एक कारणां हांगा थोड्यो संगती आसात त्यो आमी पळोवया सांपावलून गालातकारांक बरयलें पत्र 5वो अध्याय वळ 19, 20 आनी 20 आनी 1 रक्ता मासातावन उपजातात ती कृत्यां स्वस्थ वळखूं येतात व्याभिचार अनिस्कळपण पोसदेपण बोंब्यापुजा माट दुस्मानकाय झगडी मोसोर राग स्वार्थ मनभेद थंड पेल्याचो पोटा जाळ बेबदेपण आनी पाणोत्सव आनी असलें सक्कड हांचे विशांत हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या आनी परत्यांनी हांव सांगतां असलें करतात तीं देवाचें राज जोडिशिनात देवाचें उतार हें देवाची ओळखार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बसया आमी ह्यो 15 संगती परत एपटी वाचता मोगाच्या न्हू आमी गमान दिवया त्यो 15 सक्कड आमचे थंय आसच्यो नात पूण एक पावता आमकां बुडोवंक ते म्हणटात बोटीक ह्या व्हडल्या व्हडल्या स्टिमरांक व्हडलो बुराक जाल्यार बरें खंय तडीर बुडता खंय एक ल्हानसो किळ्याचो जो एक बुराक आसलो जाल्यार उदक वचून वचून भितर वचून वचून मदें दर्यान बुडता तडीर बुडल्यार काले म्हणून गाडयेत कोणना
मोदें बुडल्यार कालें करचें सोडचेंत तें काडची विशय ना आज म्हणशें काडूंक वचोना कोणी देखून थोडे फावटी आमी म्हणूंक पुरो हें मस्त म्हणजे तें ना एक आसा एक पावता बुडोवंक तें किळाचो एक बुराक आहलें बरें परतून एपटी आमी आयकोवया रक्ता मांसातावन उपजातात तीं कृत्यां स्वस्थ वळखूं येतात व्याभिचार अनिस्कळपण पोजडेपण बोंब्या पुजा माट दुस्मानकाय झगडी मोसोर राग स्वार्थ मनाभेद थंड पेल्याचो पोटाजाळ बेबदेपण आनी पाणोत्सव आनी निमाणी वळ तितकेशें कठीण आसा असलें करतात तीं देवाचें राज जोडिशिनात असलें करतात तीं ह्या असल्यो संगती आपणा थंय दवरतात तीं देवाचें राज जोडिशिनात ह्या संगतीचेर इल्लेशें गमन दिवंक आमी प्रयत्न करया ह्या मुखल्या एक 10-15 मिनटां रक्ता मांसातावन उपजा 2 नमणेचीं कार्यां आसात एक आत्म्याचीं फळां म्हूण आसात हीं कुडीचीं फळां रक्ता मांसाचीं फळां हीं आमी सत्राय करूंक जाय ह्या संगती विशांती कसलें तें व्याभिचार अनिस्कळपण पोजडेपण ह्या संगतीचेर चड हांवें विवरण दिवचें म्हणून ना परत आनी परत पोरण्या सल्ल्यांती नव्या सल्ल्यांती सर्वेस्परा देवान दिल्लो आदेश वो जशें हांव पवित्र लेवितांच्या ग्रंथान स्पश्ट सांगलां जशें हांव पवित्र तशें तुमी पवित्र जायचे बी होली एज युअर हेवनली फादर ही इज होली देव पवित्र पवित्र सभेचीं 4 लक्षणां त्या 4 लक्षणांत पळया स्पश्ट सांगलां पवित्र सभा एक पवित्र कातोलीक आनी आपोस्तलीक देखून पवित्र सभा देखून आमी म्हणटना सभा म्हणना आमी सभेचे सांदे न्ही आमी पवित्र सभेचे सांदे आमचीं कुटुंबां पवित्र आमी हर एकलीं पवित्र देखून सांत पावल स्पश्ट म्हणटा तें कोरिंतकारां बरयल्यान तुमी ज्ञानान घे तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून कोरिंतकारां बरयलें पयलें पत्र 3रो अध्याय 16वी वळ ज्ञानान घे तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून आमी सगळ्यांय पवित्र देखून ह्यो संगती आमकां अपवित्र करतात व्यभिचार अनिस्कळपण पोजडेपण ताच्या उपरांत बोंब्या पुजा हें बोंब्या पुजा म्हळ्यार कालें मोगाचें न्हू कितें हें रसनाराक दिवचो गौरव मान मर्याद महिमा ती सोड न्हू रसनांक ह्या रसनाच्या फाटल्यान आमी धांवचेंच बोंब्या पुजा सोंप्या उतरांनी रसनाराक दिवचो गौरव आनी मान सगळे मान महिमा गौरव आराधन सर्वेस्परा देवाक रसनाराक रसना आमचे भोंवती जायते आसात देखून खंयच्याच रसनांक आमी रसना ती आसची आमकां उपयोगा पडची आमकां कुमोग करूंक या आमी तांची जतन घेवंक कित्याक मागीर खंयचीच वस्त आमी नाश करूंक ना एक आंब्या रूख ताचो आमी पोस करूंक आसा ताच्या मरिफात नवीं झाडां करूंक आसात मुख्या संततीक मुखल्या पिळगेक त्या मरिफात खावंक आमी करून दवरूंक आसा थोडीं फुलांचीं झाडां ती सोबाय दितात आमी आमच्या भोंवत्याचो संवसार आमी सोबीत करूंक आसा आमकां देवान एक जावं पुरो ल्हानसो एक जागो दिला जागो देवाचो माती देवाची आमकां अनुभव करूंक आमकां दिला आमकां एक आर्टिस्टिकी कालेपरा दिला अनुभव करूंक दिला तातूंत आमी एक ल्हानशें घर बांदलां तें आमकां जाय गरजेचेंच देव आशेता पूण तेंत म्हज्या घरा चित्ता हांवें पुजा करची खंयी वचना हांव थोड्यान थोडे पटी अशें सांगलें तुमी आयकलां जावं पुरो ना म्हाका वाड्या जमती वचोंक जायना घरा कोणा तूं घराक वॉचमॅन न्ही घरान तुका भद्रती दिवची वाऱ्यांतावन गडगड्यांतावन जगलण्यांतावन धुळीतावन वतातावन पावसातावन ह्या हेर कितेंय आसा स्वरांतावन घर तुका रक्षण दिवंक जर तुजें घर तुका केदाळा जाय बीग घालून खंय वचोंक जायना जाल्यार तूं घराक वॉचमॅन जाली न्ही घरान तुका राखाचें तुवें घराक राखचें न्ही असलीं उतरां आयकोंक मेळटात मागीर तें घरच एक बोंबें जालां गे कळीत ना तर पूण सोबायस
एक बॉम्बे जावन गेला की बॉम्बे पुजा जावन गेल्या की कळीत ना. कुडीची नितळाय दवरची भोव गरजेची. सगळें आमी करचें कितें आसा करी जाय, पूण आमी रसना. देवानी सोबाय दिल्या ही आमी सांबाळया, भलायकी दिल्या ती सांबाळया, पूण दिल्ल्या देवाक विसरचें नाका. दिल्ल्या देवाक विसरचें नाका. तर बटें अशें विचारचें आसा, बाई कोणें केल्ली ही चेन? फलाणें आचरण कितली सोबीत केल्या बा. जर तर गोमटी नातली जाल्यार चेन खंय बांदची. तक्षण आमी चेन पळयल्या कुडले तें भांगार केल्ल्या देवाचो उडास येयचे. हे देवा हें तुवें पुरा धरणी पोंदा पूर्ण दवरलाय न्ही जालें पुरा. तें काण्ण मागीर नितळ कर भांगार केलां. हे देवा त्या आचार्याक तुवें रस लायलें. आमी हर एका संगतीन पाटी वचोंक जाय मोगाच्या न्हू. हर एका संगतीन एका मनशाक पळयता आसतना एक जड पळयतना हें जड खंय तावन आयलें. फाटी 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 आमी गेल्या जाल्यार हजारो लाख वर्सां फाटी वसा. ओ हें देवान केल्लें. कित्याक आमकां करूंक जायना, कोण्णा करूंक जायना. ते मोगाच्या न्हू बॉम्बे पुजा म्हणटाना उडास दवरी जाय. हर एका वस्तूक कितें गौरव दिवंक आसा तो दिवया. कोणाक खंय दवरी जाय थंयत दवरया. माथ्यार दवरून भोंवचें न्ही कोणाकच. माथ्यार दवरून वयल्या कुठे ती मनशाची पुजा जाली ना. देखून ही बॉम्बे पुजा आमी मस्तू रितीनी आसा. कांय देवान अशी बुदवंत काय दिल्या मागीर कोणाकच आयकणान. देखून कोण एकलो माणूस म्हणटा हें तकलेन समान जातलें आनी मस्तू बुदवंत दोनी एकतल्याक दोगी जाण एकतल्याक. कित्याक दोगांय कोणाक आयकणान तें. मस्तू बुदवंत आनी कोणा आयकणान तें. काहलें सांगल्यार आयकणान. सर्वज्ञांत म्हूण चिंतात. तांणी सांगलें सत, तांणी सांगलें सारकें. देखून तकलेन दसकत आसलीं आनी मस्तू बुदवंत आसलीं एकतल्याक सबार पोटी. आनी ती जानवायली देवानली दिल्ली आसा बुदवंत काय तित्तांनी सर्वस्व म्हूण चिंतून कोण्णा कॅर करनासतना बागच्या उठ बस करचें नो. बॉम्बे पुजा जाली. हें समजून घेवया. मुखार पळया. काले म्हणटा माट मंत्रां. मग कशें कालें हें कोण्यांगी हेरांक बेस्तावन पोट भरची व्याप्त सुरू केल्या कळीत ना. आमी उलोवचें आतां तुमचे लागीं. तांचें कितें करतात तें करून आमकां पडून वचना तें. आमी आतां उलोवचें कातोलिकां लागीं क्रिस्तांवां लागीं. आमकां हें खंयचेंच लागना. सोमार बरो मंगळार पाड कोणें सांगलां? पवित्र पुस्तकां सांगलां. खंय पुणी सांगलां. ब्रेस्तार बरो शुक्रार पाड हें खंय कोणें सांगलां? हें खंय तावन आयलां? नाही आमी बुदवंत काय उपाय वापा गरजेचें न्ही. देवान दिल्ली गिन्यान आसा न्ही. देखून सत्राय करूंक जाय. असलीं सर्गींच्या राजांत रिगानांत हाका सगळ्याकी ती लास्टाची वळ हरये की दुस्मान काय काल्या पासत म्हूण जायचें न्ही. रागान मोर्चा की मोगान 4 दीस वांचचें बरें न्ही. तुमकां कितें भोगता? राग करन नाका जाल्ली पिडा आनी पुरा वांगांत वोवन बेग्गी मोर्चा की मोगान 4 दीस चड वांचचें बरें न्ही गी. देखून दुस्मान काय झगडीं ल्हान ल्हान संगती खातीर झगडीं जाती आसात. कुटुंबांत हायेस्ट झगडीं कुटुंबाच्या सांद्या मदें न्ही. पयशिऱ्या मदें ना. हायेस्ट झगडीं कुटुंबाच्या मदेंच मोसोर आसा. हर एक नांव पाड करची रीत मोसराचें एक मेन कारण. 2 ताका कारणां आसात काय. एक तुमचे बरी तांणी जावंक पळोवचें. थोड्यांक जायना. तुका देवान जावंक पुरो सोबीत आसाय या बरी जानवाय दिल्या देवान बरें लक्षणां आसात बरें उलोवणें आसा. तुजें बरी जावंक प्रयत्न करचें कॉम्पिटिशन करचें. तुजें बरी जायना जाल्यार नांव पाड करचें. मोसोर आनी ह्या मोसरा वरवीं कितें पुरा जाता. पूण एकलीं बरीं जायनात मोसोर गेल्लीं. मात तांकां काम करूंक वेळच ना गे. मोसरी मनशां अभिवृद्धी जायनात. तांकां काम करूंक पुरसत ना. देखून ती अभिवृद्धी जायनात. तांकां कोणाकर सायकल हाडलां नवें कोणाकर स्कुटर हाडलां एंत पळोवन बोंची काम जाल्यार परकास जावचें केदाळा बरीं जावचें केदाळा. काम केल्यार न्ही बरें जावचें.
देखून मोगाच्या न्हू मुसोर आसा राग दवरचो राग आसा देखून आज आमकां एक अवकाशवो कोणाक गोत्तो येवच्या हप्त्यांत आमकां देव असलें भाग दिता गी ताच्या पांया तळा येवंक कळीत ना स्वार्था वरवीं कितें पुरो जाता हांवें मात्र एकल्यान वाचल्यार पुरो सबारपणी अशें चिंताप आसता खंय म्हज्या इतल्यान मात्र पावस पडल्यार पुरो उडास दवरा तुज्या इतल्यान मात पडल्यार तुजें घर कंपावंड वॉल पुरा वळून येता सगळ्यान पडाचें देखून मागतानाय बारी सतरा एकर मागाचें देवा आमगेर मात हे पावस धाड ना सगळ्यांक इल्लो पडों दी खंय कितेंय पडल्यार मात फाल्यां आमच्या बांयंत उदक आसतलें सगळ्यान पडाचें देखून हें स्वार्थ गरज ना मनाभेद पंगड बांदचे ल्हान ल्हान कारणां खातीर त्या जाणांनी इशीन ओडचें मागीर 4 जाणांनी तिशीन ओडचें खंय बरें जावंक मनाभेद थंड करचे ग्रुपिजां म्हणटात ना आमकां सहजल्लें न्हय हें पेल्याचो पोटा जाळ आनी एकल्याक बरें जाल्लें पळोवन मुसोर पावचें मोगाचें एक उडास दवरा सांजुवांव सोवांचेल 3रो अध्याय ओळ 20 आनी 7 Gospel according to John chapter 3 verse 27 काले म्हणटा देवान दिल्ल्या करीत मनशा लागीं कितेंच ना No one can have anything unless it is given from above. हें वाक्य आमी आमचें करून घेजय जर तर आमच्या शेजारा एक बरी एक सैरीक मेळ्ळ्या देवान दिल्या तांच्या भुरग्याचें शिकप जालें ताका बरें एक काम मेळ्ळां देवान दिलां ह्या आमच्या कुटुंबाच्यांचीं 2 जाणांनी बरीं घरां बांदल्यात देवान तांकां बांदूंक फावो केलें ह्या तांकां बरी भलायकी आसा ती पिडे आसतना ती बऱ्या भलायकी देवान तांकां दिलां कित्याक म्हळ्यार देवान दिल्ल्या करीत कोणाय लागीं कितेंच ना No one can have anything unless it is given from above, from God. हें समजल्ल्या वेळार आमच्या शेजारा घरां बरीं बरीं जावन आयलीं आमकां संतोश भोगा जाय कित्याक म्हळ्यार ती बरीं बरीं 4 घरां आयलीं म्हणटना तुज्या जाग्याचें मोल ऑटोमॅटीक चडलें तुजें घर पोरणें आसल्यार व्हडलें जाग्याचें मोल सोडोन जालें ते मुंबयंत तारदेव लागसार अंबानीचें तें व्हडलें बिल्डींग आयलें एंटिलिया ते आयिल्ल्या कुडले त्या एरियांत सगळ्या एरियांत जाग्याचें मोल कांय 100 वांटे वाडलां देखून मुसोर पावनाकात तुमच्या शेजारा एक 4 घरां बरीं आयलीं म्हळ्यार तुमच्या जाग्याचें मोल सोडोन जालें आनी थंय काही अभिवृद्धी जावना तशींच आसात लढायेची मार कोण येता तुमच्या एरियांत कोण जागो काण घेता कोणाक जाय तें त्या मारीं कडेन कोणें वचोन रावचें तें आमकां नाका आबा धर्माक दिल्यार नाका तेंतने उलोवने म्हणटात तर मोगाच्यान संतोश पावा जाय आमची एरिया अभिवृद्धी जाताना पूण तातूंत मुसोर आसा कोण एका मनशान तें एक वाट सोडल्यार मात सगळ्यांकी वाट जाता उडास दवरी जाय बाकीच्या सगळ्यांकी कारां हाडूंक आशा आसा पूण एक व्यक्ती वाट दिना कोणाकी कारां हाडूंक जायनात हाडल्यार तें वाटेर मार्गार दवरचें देखून कोणी हाडिना तितलो वयवाट सोडतो आसलो त्या 25 घरांनी कारां येती तांतले एक 5 जाणांक म्हणी कार व्हरूंक जायना ती एका ड्रायव्हराक हायर करती खंय वचोंक आसतना समजता पूण चिंता सगळ्यांक कार हाडल्यार व्हरूंक जायना भुरग्यां हाडून कार दवरूंक पुरो तांकां व्हरूंक जायना ती आपरूप गरज पडटना कोणा एकल्याक आपयतात एका ड्रायव्हराक ताका एका दिसाची मजुरी जाली हांकां इल्ली भोंवडी जाली त्या एरियांत कारां वयर सकयल वतात सगळ्यांक एक बरेंपण जालें मोगाच्यान देखून मस्तू संगती आसात ह्यो आमी समजून घेवचें बेबदेपण पानोत्सव म्हणटात बेबदेपण हांवें एक अशें गडीत एक अशें आयकलें कोणें एकल्यान बरी एक पार्टी केल्ली खंय म्हळ्यार एक संभ्रम आसलो खावंक जेवंक पियोंक दारा बसता आसलें खंय एकदम आयलीं सयरीं पुरा हरबोसाक आशेक आनी बुकेक म्हणून खावन जेवन पियोन पुरा गेलीं बरें जालें अरे मागीर दुसरे दिसा ताच्या एक आनी एकल्या सांगात्याचें हाचें संभाशण फ्रेंड तो म्हणालो खंय तुका शुभाशय असलें कार्य हांवें येदोळ मनशार पळोवंक ना खंयच पळोवंक ना जालें कार्य
भोव आपुरबाय तुका शाबासकी पाठयता हांव पूण एक म्हजें एक ल्हानशें एक सवाल आसा तुजे कडेन कालें सवाल कालें विचारूं का कांय ना तुवें सगळें बरें फंक्शन प्रकरण खावंक जेवंक पियोंक पुरा दिवन कितल्या जाणांक तुवें पयले पोटी पियोंक शिकयलें ह्या संभ्रमा मरिफात तुवें कितल्या जाणांक जावं पुरो तरणाटे या आडबसरे तांकां पयले पोटी तुवें पियोंक शिकयलें तो मनीस गंभीर जालो खंय तोंडाचो चारो इल्लो बदललो या मागीर मेळया उपरांत मेळया म्हण जावन विसरलो खंय मुखाच्यान पानोत्सव आनी बेबदेपण म्हणटाना इल्लेशें गमान दिवचें बरें रागार जायनाकात म्हजे कडेन रागार जायनाकात पूण हें एक मतींत दवरल्यार तितकेशें बरें कित्याक म्हळ्यार खंय वचोन पावता म्हूण गुत्तू ना कित्याक म्हळ्यार आमच्या मंगळुरान अशें जरालतरान उलयतना एक ल्हानशी एक पर्संटेज स्त्रियांक ब्रेस्ट कॅन्सराचें येवंक साध्य आसा ल्हानशी एक पर्संटेज म्हूण म्हणटात ते आमकां अरे बाबा इतली पर्संटेज आसा की आमकां एक आकांतसो आकांत भोगता ह्या पर्संटेजाक ते पर्संटेज सांगूंक जायना जावं पुरो 2% की 2.5 की जावं पुरो गुत्तू ना आमकां ते आमकां एक भिरांतशी भोगता पूण इन जरालतरान 14% लोक आमाली जाल्यांत 100रांत 14 जाणां आमाली जाल्यांत खंय वचून पावतलें त्या विशयान आमकां खंत भोगाची आसली अरे बाबा यंत कांय फाल्यां म्हणी म्हज्या भुरग्यांक अशें जायत जाल्यार म्हज्या नातरांक ही संवय येत जाल्यार म्हजी नातरां फाल्यां आमाली जावन मार्गार पडटी जाल्यार घर जागो पुरो विकोन सोडटी जाल्यार कंगाल जाती जाल्यार ताच्या आवय बापायक भायर घालती जाल्यार बेवडी जावन कालें जातलें हें चिंतापी जाय न्ही गे एक गमानान दवरूंक देखून हांव तूं पवित्र पुस्तकांत तें बेबदेपण आनी पानोत्सव आनी असलें सक्कडी ह्यो अस्खतकायो उणेपण आसल्यार आमकां अर्गां स्तुती दिवंक जायना कशें दिवचें आतां सांज जाताना एक घरची एक व्यक्ती आमालान बुडोवन जर तर घरा येता जाल्यार तें आमोरीत आसा गी तेर्स आसा गी भुरग्यांक शिकोवंक जाता गे भुरग्यांचें लिसांव सोमा सारकें जाता गे शिकना जाल्यार भुरग्यांक फुडार ना तीं फाल्यां दुबल्यांतलीं दुबळीं उरतलीं तांकां मुखार येवंक जावचें ना घरचें एक परिसरी जायचें न्ही बरें आनी जावं पुरो असल्या संभ्रमाक वचून पाटी येवन येताना थोडे पटी मोतीर ना जाल्यार खंय एक्सिडेंट जालें मुखाच्यान हे संगती गमानान दवरया त्या बायले भुरग्यांक काणकोण जावं पुरो स्कुटरार या कारार येता आसतना दोळे थोडे पटी दिसानांत आमाल सड जालां खंय एक्सिडेंट जालें तें कोणाच्या माथ्यार येतलें दिल्ल्याच्या माथ्यार येतलें ह्या जावंक पुरो कांय धर्माचें मेळ्ळां म्हूण जावन एकदम पिवन घरा गेलो कांय घरा वचून आसल्या घरांत जालांत गी सालांत गी या बेड्डार गी त्या वस्तुराचेर ओंकोन आनी घालें जाल्यार कशी जातली अवस्था त्या भुरग्यांक कितें भोगतलें त्या भुरग्यांक ते बाकीचे भुरगे असलो एक व्यक्ती जावं पुरो दादलो या स्त्री आमाली जावन सजारा पुरा कळ्ळें जाल्यार बाकीचीं भुरगीं त्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक कशें पळयतलीं आयन आम्मे पारपेया सिंगुलर लँग्वेज ताचो बापूय पियेता रे ताची आवय पियोन मतीर ना रे अशें म्हळें जाल्यार त्या भुरग्यांक हांव मर्याद जाता भुरग्यांक इस्कालांत गौरव ना सेस सांबारा गौरव ना घरांत इम्प्रुवमेंट जायना अभिवृद्धी जायना देखून मोगाच्यान पवित्र पुस्तकाचीं उतरां हातूंत तुमकां कोण्यांत तुमकां हें कितें अशें म्हळें म्हूण सांगूंक जायना पवित्र पुस्तकांत आसा बावा भयणी बेबदेपण पानोत्सव देखून थोड्यो संगती आमी गौरवान सांगच्यो संगती आसात थोड्यो संगती सांगूंक लज दिसच्यो संगती आसात न्ही देखून कुटुंबांत कांय आसा जाल्यार आमी हालेलुया आमचें गायन जाय जाल्यार आमचें जिवीत संतोश भरीत समाधानाचें जाय जाल्यार ह्यो संगती ह्यो 15 संगतींत एक आसल्यारय पावता आमचें कुटां मुखार वचना आनी थोडे कडेन अशें उलयतना थोडे माणेस लागीं मस्तू जानवाय आसा मोगाच्या न्हू पोर एक माणेस अशें उलयतना तो म्हणलो येत दिसांनी तो म्हणलो ल्हानशा भुरग्यांकच आमी त्या विशयांत एक संदेश दिला खंय धाकट्या भुरग्यांक आनी ताचें चिंता पळय काणयो न्ही
तो मनीस कोडयाळांत आसा तो बरो मनीस तशें उलयतना म्हणालो आतां खंयचें फंक्शन जाताना भुरग्यांक व्हरता आमी आनी तो म्हणालो आतां जाका 6 वरांचेर फंक्शन आराम जाल्लें 6 जालीं 7 जालीं रोस जालो सगळें कार्य बऱ्या तरान जालें तो पळयता चिरको पळयता बापूय असो कुरवणसो बसला या आवय जावंक पुरो मागीर कांय इल्लेशें एक तेंपो दिल्लें सगळ्यांकी बापायनी तो ग्लास खावन गेलो खावन जावन तें पोटा गेल्ल्या फुडें बापाय तें एक जोश आयला उल्हास आयला आतां भुरगो चिंता काय ल्हानसो भुरगो हुस्क्यार आसलो ओडोलता हांव येदोळ म्हणसरी म्हजो बापूय मंगा बरी बसून आसलो आतां हें पडू लेंत हाचें तें उल्हास आयला आतां हिरो भाशेन करता शर्टाचे हात वयर करता आनी आतां हो डॅन्स करया म्हणटा कानाचे पळय वयर सकयल येतात म्हाकाय इल्लें मेळ्ळ्यार म्हाकाय उल्हास येता भुरग्याक मॅसेज दिवन जाली खंय त्या चिंतपाक एप्रिशिएट करी जाय देखून हें पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आतां फाल्यां तुमी कोणाक वाचून सांगल्यार देखून हें स्पश्ट तुमकांय सांगेत सगळ्यांक एकामेकाक पयल्यान तुमच्या घरा सांगा बाकीच्यांक मागीर तुज्या घरच्यांक सांगाचें तुज्या घरच्यांक तुवें कन्विन्स करी जाय ती तुजें काम तें कोणा सांगूंक वचनाकात मारतीत तुमकां धरण मारतीत देखून तुज्या घरच्यांक सांग आनी एक तो मानेस अशें उलयतना म्हणालो बऱ्यो बऱ्यो संगती आयकूंक मेळच्यो तो म्हणालो घरान कांय आण दवरले आसल्यार आवय बापूय नातल्या वेळार भुरगीं ती गुड्डी काण बरें रे तर कोणान तूं गुड्यांवकार कोण जातलीं हे सवाल तुमी तुमकांत विचारचें कित्याक म्हळ्यार 100रांत 13 14 जाणां आमाली जाल्यार देखून ह्या विशयांत गमान दवरा एक 25-30 वर्सां आदीं एक पोटी आमाल पिवोवनें मस्त उणें जाल्लें एक पोटी ताका हें कारण आसलें करस्मॅटीक रितीऱ्यो सगळ्यान जाताल्यो आनी एकदम फोर्सफुली म्हणल्या बरी आम्हाला विशांत मस्तू आयकूंक मेळटालें सकास तें उणें जालें गी बंद जालें गी सांगूंक जायना कोणाकी बोट दाखोवचें नाका ही हर एकल्याची वैयक्तीक जबाबदारी मोगाच्या न्हू कोणाकच बोट दाखयनाकात बोट दाखोवचें नाका पूण धेपधेपोन पानोत्सव आनी असलें सकट आसलीं असलें करतात तीं देवाचें राज जोडिशिनात आनी आतां हांगा मुठव्यान मात्र आमी पडलें जाल्यार देवाचें राज म्हळ्यार कितें पण तुमी एक सांपावलून रोमाकारां कोणाचें बायबल तें आसा जाल्यार उक्तें करा पळया रोमाकारांक बरयलें पत्र उक्तें करा तें कोटेशन एक आमी पळय जाय रोमाकारांक बरयलें पत्र पळया तें अध्याय सांगता चौदावो अध्याय 17वी ओळ रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 17 पयल्यान आमी समजा जाय देवाच्या राजान सुंतो सुत्तो भुमी वैकुंठ थंय पिडा म्हणून ना कंत म्हूण ना बेजाराय म्हणून ना पूण त्या देवाच्या राजा विशयांत एक वाक्य हें आज तुमी घरा येतना वरी जाय निरंतरी तुमच्या मतीन दवरी जाय कितें म्हणटा रोमन्स 14 वर्स 17 देवाचें राज खावच्यात आनी पियोवच्यात आटापूण ना खावचें पियोवचें नाका म्हूण सांगूं ना खावचें पियोवचें कितें आसा सगळें आसूं दी तांतू आटापूण ना बगार कितें नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष 3 संगती देवाच्या राजाची 3 लक्षणां कितें ती नीत आमचें जिवीत नितीचें जाय जाय कोणाकच मांकोड करचें न्ही कोणाकच उपाद्र दिवचें न्ही म्हजें कितें आसा तें म्हजें कितें न्ही तें म्हजें न्ही दॅट इज नीत कोणाचें कितें ताका पावो आसा तें ताका दिवचें म्हज्या घरा एक मनीस काम करता ताची आयच्या दिसाच्या त्या कुटुंबाक जाय जाली ती मजुरी कितें जे रालतरण आसा ती ताका दिवची ताका या तिका तो कामाक येवचो मनीस ताणें त्या 8 वरांत कितें काम करूंक आसा तें करचें ती नीत काम करनासतना सांबाळ वेलो जाल्यार अनीत जाता केल्ल्या मनशाक कूल दिना जाल्यार ती अनीत जाता
बापायन बापायची जबाबदारी पाळी जाय, आवयन आवयची जबाबदारी पाळी जाय, भुरग्यांनी भुरग्यांची जबाबदारी तांणी पाळी जाय. ही नीत. देखून दॅट विच इज नॉट मायन इज नॉट मायन. जे कितें मुजें न्ही तें मुजें न्ही. ही नीत आमी पाळटना मात्र संतोश येवचो, देवाच्या राजाचो अनुभव. दुसरें समाधान. समाधानान आमी समाधानी मनशां जाय जाय. उठल्या बसल्याक आंगार पडचें न्ही, उठल्या बसल्याक भोव मारचेंय न्ही. आमी समाधानी मनशां जावया. समाधानी. कालेलेशें चड उणें जालें आंगार पडाचें म्हणून ना. चुकी कोणा वरवीं जायनात, सगळ्या वरवीं जातात. देखून आमी समाधानाची मनशां आमी जावया. आनी तिसरें पवित्रोत्मो दिता तो संतोश. आतां आमी हें वडोर आमी नियाळ केल्लो किर्तन 103. तो संतोश आमकां दिवचो पवित्र आत्म्यान मात्र. दुसऱ्या खंयच्याच वस्तू वरवीं आमकां संतोश जायना. तुमी खले वस्तूय हाडा. काल जेवलें आज ना, काल जेवल्या म्हणलें आमकां उडास ना. कसलो नग तुमी हाडलो जाल्यार थोड्या तेंपान ताच्या परस बरें पॅटर्न मार्गान येता, आचारी करता. मागीर तुजी चेन तितली बरी म्हूण दिसना, आतां तांचे कडेन आनकी बरी आसा. हाडलें कार एका वर्सान नवें मॉडल येवन जालें, हाचे एक 3 ते 4 लाख रुपया उणें जावनय जालें. देखून संवसारांतली खंयचीच वस्तू म्हाका ससनाक तृप्ती दिता. तुमचें घर नव्यांतले नवें विन्यास करून बांदून कोले इटालियन मार्बल घाले जाल्यार तुमच्या देगेचो ताच्या परस बरें करता, या ताच्या परस इल्लेशें उबार करता. मागीर तें दिसता शिवाय तुमचें दिसना हांगा. देखून संवसारांतली खंयचीच वस्तू म्हाका निरंतरी संतोश दिता नो, इट इज अ मिथ. पवित्र आत्मो दिता तो संतोश. देखून 3 संगती मोगाच्या न्हू. आनी हें पवित्र आत्म्यान मात्र दिवचें. देखून आमी आराधनाच्या वेळार त्यो थोड्यो संगती पळोवया. ती 7 देणी आसात, 12 फळां आसात, 9 आत्मीक देणी आसात. त्या विशयान थोडोसो नियाळ आमी करया. मागीर परत एकटें समरायज करचें. किर्तन 103. तातूंत 6 बेसांव आसात, ती आमी आमची करून घेजय. परत आनी परत वाचा. तातूंत खंयचेंय एक बेसांव चुकलां म्हूण बगता जाल्यार कित्या पासत ना. अर्गा होगळाप स्तुती करून सुरू करा. घरांत तुमच्या इतल्याकच तुमच्या कुटुंबाक सांगाता, तुज्या भुरग्यांक सांगाता काणकोण अर्गा होगळाप दिवंक सुरू कर. आतां आमकां देवान दिल्लें व्हरतें देणें म्हळ्यार हर एका काळार देव आमकां थोड्यो बऱ्यो वस्तू दिता. मोबायलूय देवान दिल्लें एक देणें म्हूण घेवया. कितल्याश्या कुटुंबांनी सांजेर तेर्स आंबोरी करतना व्हिडियो कॉल करून हॉर्न दवरून ती थंय करतात. ती खंय 7 दर्यांक पयस आसात, ती थंय तेर्स करतात. सांगातच सांग आवय बापय बाकीचीं भावंडां बसून हांगा तेर्स करतात. हें एक देवान दिल्लें देणें न्ही गे. देवाक अर्गां दिवंक जाय. आतां टीव्हीचेरय तें सगळें घालून पळोवन काल पर नवे नवे संगती येतात आमकां. देखून असल्यो बऱ्यो संगती आसात. तांकांय सांगा पुता आमी हे 2 कांतारां म्हणया पुता. आमचे बांदपास पयस वचूं दित. अर्गां होगळाप दितना बांदपास पयस वेतात. देव आमकां राखता, सांबाळटा, बेसांवांनी व्हरता. हें जावं दी, ही बेसांवां जावं दीत आमचीं. उबे रावया आमी, उबे रावया. 1 या 2 गितां गायना म्हणून देवाक हरसिया. आनी आज तुमी हांगातावन वेताना मोगाच्या न्हू. आशिर्वादां, बेसांवां, बरी भलायकी, समाधान, शांती, उर्बा, उल्हास घेवन वचा जय. आनी वेलंकांनी माय भलायकेची माय ती दिता, ती आमकां मागोवन दिता. गावया आमी. ताळयो पेटता, ताळयो पेटा. घट्ट ताळ्यान ताळे उबारन आमी गितां गावया. आनी उपरांत आमकां आराधना आसा, सक्रामेंत दवरूंक आसा, ती तयारी करूंक आसा. पयलें कांतार. Hallelujah, 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 hallelujah. ध्यानानी माक्या मान आणि गौरव देवया सदांताका आमचारया. आणि ध्यानानी माक्या मान आणि गौरव देवया सदांताका आमचारया. सगळं आम्ही ताळयो पेटवून सगळ्या घरसून दुसऱ्या शरण आम्ही गावया. जेसू काकुळटा आमकां बक्षिता, बैराणी कृपा तो मोदक सीता. जेसू काकुळटा
चाकोंडा बुडो नसलेल्या अज्ञात मोजादो नितळ तो करता पापकाच्या कोंडा बुडो नसलेल्या अज्ञात मोजादो नितळ तो करता हालेलुया 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 ज्ञान आणि माज्ञा मान आणि गौरव देऊया सदा का आचाराया आणि ज्ञान आणि माज्ञा गौरव देऊया सदा का आचाराया चोरामी ताळयो पेटून सम्याक आमी हरसिया आमच्या जिवितांत धन्नची मेटा भद्र कडपा वयता वयता आनी नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यात हांव एक नवें गायन तो गायता ह्या सम्याक बरोवशान भावार्थान आनी मोगान आमी हरसिया म्हज्या जिविताक धन्नची मेटा भद्र कडपा वय तो रावयता म्हज्या जिविताक धन्नची मेटा भद्र कडपा वय तो रावयता नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यात एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यात एक नवें गायन तो गावयता हालेलुया 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 ध्यानानी देऊया सदांका का आमचाराया आणि ध्यानानी माज्ञान गौरव देऊया सदांका का आमचाराया हालेलुया 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 सगळा मी ओळख काढा हालेलुया 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 पळया आमी ताळयो पेटया आनी सम्याक हरसन आमी गावया देवा स्तुती सुवेना देवाच्या पिसुवेना सांगा देवा स्तुती सुवेना देवाच्या पिसुवेना ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಜೀವ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಸಂತೋಷ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರು ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆ
देवाच्या स्तुतिसुवेना वरतून देवा स्तुतिसुवेना देवाच्या स्तुतिसुवेना टाळी भेटून ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಜಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಜೇಸು ಮೋಗಾಳ आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका पूर्पे सागोरा आराधन तुका Isodwondara Aradantuka Jesu Mogara Aradantuka Jesu Dayala Sagora Aradan Tuka Yesodwondara Aradan Tuka Undiaru partu lipon asai Daivik tu somok wantun asai Undiaru pantu lipon asai Daivik tu somok wantun asai Purpen tu amka neton asai Poe sangat tu so tiwon asai Neton asai Powi sangat tu so tibon asai Jesu mogala Aradan tuka Jesu dayala Sagora Aradan Tuka Yesodwondara Aradan Tuka Swadi Jesu tu amso aslo तुझे विना कौन आमका दुसरो स्वादी जेसू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण
आमकां दुसरो सोम्यांची सुतो गोळी बरो आमचे चिन्येचो एकच तारो सोम्यांची सुतो गोळी बरो आमचे चिन्येचो एकच तारो जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका पुरते सागोरा आराधन तुका येसो गोंडारा होगळा तुका सम्या महिमा तुका सम्या स्तुती तुका सम्या जय जय तुका सम्या वंदिता हर्षिता नवता अर्गा अर्गा वंदन वैभव तुका सम्या हालेलुया हालेलुया थोडो वेळ आमी मौनपणी बसया सगळें आमचें ध्यान आनी मौन पवित्र येवकारिस्तान उंड्या रुपार लिपोवन रावल्ल्या जेजूचेर आमी गजया आमच्या काळजाची आमच्या कुडीची आमच्या मोतीची सर्व आमच्या बोगणांची एकच आशा जावं दी जेजू ह्या दिसा ह्या वेळार तुज्या पांयां तळा ह्या पवित्र थळार तुवें येवंक फावो केलाय म्हाका तुजो दैवीक अनुभव दी हेंच आमच्या काळजांत मनांत एकच एक आशा आमी उसारया तुजो दैवीक अनुभव आमकां दी चाळीस दीस करेस्मांत आमी मागणें उपास दान धर्म करून तयारी केल्ली 40 दीस ताचे उपरांत तो भाग्यवंत आपतो व्हडा संभ्रमान व्हडा भावार्थान व्हडा भक्तीन आमी संभ्रमलो ते निमाणे 3 दीस जेजूचे कश्ट वळवळे दगदनी मार सगळ्या समाजा मुखार हलकपण सगळें जेजून सोंसुल्लें विविध रितींनी त्यो कुर्साच्यो वाटो आमी केल्यो निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा जेजून शिसांचे पांय धुवचे एकामेकाचो मोग करा म्हणलो तो व्हरतो एक उपादेस
आम्ही नियाळ केलो. विविध नमुन्याचे शर्माव आम्ही ऐकले. आनी त्या दिसा रातीक निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा जेजूचो पाशांव नियाळ करण विशेवाच्या आल्तारीर आमी जायतो वेळ करसिलो. आमच्या भावार्थाची सदां आमी संभ्रमलीं. आनी ताच्या उपरांत जेसेमनी मोळ्यांत जेजूक धरून व्हरचें, ताणें रक्ताचो घाम थंयसर अणभव करचो. ताच्या कठीण कश्टांची ती पाशांवाची रात आनी दीस आमी नियाळ केलो. आनी निमाण्या शुक्रारा दिसा व्हडा भक्तीन सगळ्या संवसारार वर्सां मोदें जावं पुरो विविध कारणां खातीर इगर्जेच्या कुशीन वसानांतल्यांनी त्या दिसा इगर्जेची भेट करची एक संप्रदाय आदींतावनी आसा. कातोलीक जरा आल्तारान क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांव धर्म पाळिनातले तांणी त्या दिसा इगर्जेक एक भेट दिवची. जेजूची कूड सगळी संभ्रमणी सांजेर जाल्या मागीर जेजूची कूड कुर्सार जावन देंवोवची. ती रीत आमी भोव आपुरबायेन आनी अर्थाबरी रितीन विविध जाग्यांनी आमी आचरण केली. आनी आमी राखून रावल्या जेजूच्या जिवनपणा पासून. सोनवारा सांजेर आमी हालेलुयाचो सोनवार आचरण केलो. जेजूचें जिवनपण संभ्रमलें. तो सुमी हांगा आसा आतां. तीस आनी 3 वर्सां कुडीन रक्ता मासो जावन आमचे मोदें भोवुल्लो जेजू ताच्या जिवनपणा उपरांत ताच्या आत्म्याच्या सक्तीन सर्गी संवसारी पाताळी खंय तासो आमी उडास केल्यार तो प्रत्यक्ष जाता. तो हजर आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हें जेजूचें व्हडपण. ताच्या त्या आत्म्याच्या सक्तीन आज ताका कोणेंच बांदून घालूंक जायना. ताका एका जाग्याक एका वर्गाच्या मनशाक सीमीत करूंक जायना. हो मोगाच्यानो हालेलुयाचो सोनवार. हें सत आमकां समजल्ल्या वेळार आमची खंत बेजाराय ते तोंडार आसो तो एक बेजारायचो जिनोस आपणे आप पयस जाता. म्हाका न्ही भावार्थाची सतां आमी समजल्ल्या वेळार जुआंवच्या त्या 5व्या अध्यायांत त्या बोकऱ्यांच्या गेटी लागीं जेजू सोदून तांकां गेल्लो. भोव थोड्यांक मात मेळ्ळो. पूण आज आमी खंयसर ताचो उडास काडटा. प्रत्येक जावन पवित्र सक्रामेंता मुखार सक्रामेंत आचरण करतना समुदाय सांगाता मेळटना जेजू प्रत्यक्ष जाता. ताचें उतर आमी वाचतना उतर नियाळ करतना प्रत्येक जावन ताणें ती पवित्र पुस्तकांत ती उतरां आमी उल्लेख करतना जेजू प्रत्यक्ष जाता. पूण आमी एक सुरी आसतनाय खंयच्या कोणशार आमी आसल्यार संवसाराच्या खंयच्या भागांत आमी आसल्यार नियाळ केल्यार पुरो उडास केल्यार पुरो हे जेजू जेजू थंयसर आसा पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन. हो आमचो संतोश. आमकां एक सुरपण भोगना निरासपण भोगना. आनी हो अनुभव मोगाच्यानो पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी आसतना आमकां विशेष तरान भोगता. ही म्हजी कूड हें म्हजें रगात म्हूण सांगून उंडो आनी वायन ताच्या कुडींत आनी रक्तांत बदल्लो. खरोच जेजू सक्रामेंतांत हजर आसा.
देखून जाता तितले प्रयत्न करना आमी हर एकल्यानी की अवकाश मेळटना संद्राप मेळटना थोड्यो घडयो थोडे फावटी चड वेळ आमचे कडेन ना जावंक पुरो थोड्यो घडयो पवित्र सक्रामेंता मुखार करसूंक प्रयत्न करी जाय. आनी पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी गेल्ल्या वेळार आमी व्हडलें उलयचें म्हणून ना. दिश्ट एक कसयल्यार पुरो. ते कितें म्हणटात मोगाच्यानो कळ्यांच्या झाडाच्या मुळांत आसच्या पात्राकी त्या मातयेकी कळ्यांचो इल्लो परंबळ आसता. ಆ ಸಜಸ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಉಂಟು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪರಿಮಳ म्हणटात. आनी आमी सक्रामेंता मुखार आयिल्ल्या वेळार ती ताची सकत हे आमी अर्थ करचें जाल्यार मोगाच्यानो आमी हे उज्यांत एक किळो घालो जाल्यार या लोंकडाचो कुडको घालो जाल्यार थोड्या वेळा उपरांत उजो कुंसो आनी लोंकडाचो कुडको कुंसो म्हणून आमकां सोदून काडूंक कस जाता. तो तांबडो जाता उज्या बरी जाता उजोत्तो जाता. आनी हें घडटा आमचें थंय सक्रामेंताच्या मुखार आमी येवन बसुल्ल्या वेळार सक्रामेंता मुखार बसून मागणें आराधन करतना ताका स्तुती होगळाप दितना आमी सकास उज्या बरी जाता. हें एक आमकां मोतीन दवरूं. दुसऱ्या हांगा तुमी मलगडी आसात. तुमी ल्हान आसतना गॅस नातलो. पावसांत प्रत्येक जावन तें थंड आसलें या तिके जिवें आसलें लांकूड तुमी पळयलां आसतलें. तुमच्या मम्मीन रान्नीक उजो सक्कड काम जाल्या मागीर तो गोबर आनी पुरो रान्नी भितर घालून तीं लांकडां रान्नी कडेन अशीं उबीं दवरतालीं. कित्याक नाल्यार सकाळीं पेटनातलीं तीं सकास तीं उण जातात. ताका इल्ली ऊब लागता हें आमकां समजता. पूण आमच्या मलगड्यांक ती जानवाय आसली. ती लांकडां रान्नी कडेन उबीं दवरतालीं ह्या नानयेच्या रान्नी कडेन ती सुकतालीं. मोगाच्यानो पवित्र येवकारिस्ताच्या मुखार आमी बसतना जावं पुरो आमी तिके पयस बसल्या ती ऊब सोमयाची आमचे थंय लागता. आमी तितके उण जाता. कुडींत काळजांत मोनांत आमचे थंय ती ऊब पाशार जाता. ह्या घडये मोगाच्यानो ती सोमयाची ती ऊब सोमयाची सकत अनुभव करा. कांय करना जाल्यार इवण्णी तुमची दिश्ट सोमयाचेर कसया. आमच्या अनुभवा प्रमाणे आमी त्या लोंकडाच्या कुडक्या बरी बरी तांबडी जावंकी पुरो ह्या त्या जिव्या लांकडा बरी तितकेशे सुकोवंकी पुरो. पूण हें जाता खंडीत. हें सोमी करता. थोड्यो घडयो मौनपणी करसया. आमच्या काळजांत हांव आशेवया. हे सोमया तुजी ती ऊब म्हाका दी. हो एक दैवीक अनुभव म्हजे तावन तूं काडी नाका. हो आस मात न्ही. हो अनुभव म्हज्या जिवितांत दिसपडतें भोगूंक म्हाका फावो कर. सोमया सदांय म्हाका तुजे मुखार येवन बसूंक वेळ ना. म्हजें घर इगर्जेच्या लागीं ना. पूण हर एक आयतारा सोमया हांव तुजे मुखार येतां. वस्सो पवित्र येवकारिचो संभ्रम हांव काळजान मोनान ध्यानान हांव आचार्यान करतां. तो 1 घंटो हांव तुजे मुखार करसितां. तुकाच हांव सेवतां. मागीर म्हज्या संद्रापा प्रमाणे एक थोड्यो घडयो मिसांनी जाल्या उपरांत हांव तुजे मुखार थोडो वेळ बसतां. ती ऊब म्हाका एका हप्त्याक पुरो सोमया. मोगाच्यानो ही जावं ती आमची चिंतना. किंवा आमच्या सगळ्यांचें घर इगर्जेच्या बागलांत ना. बागलांत आसल्यारय आमकां सदांय इगर्जे वचोंक संद्राप जायना. आमचें दिसपडतें काम आसा. कुटुंबाची भुरग्यांची जबाबदारी आसा. रांदी जाय तांकां बुतीकाण दी जाय. सोमयाक सक्कड कळीत आसा. पूण तो आयतारा दिसा ह्या सोनवारा सांजेर 1 घंटो आमी त्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत घेवचो.
दराळ तरान पावता आमकां आमच्या गरजे प्रमाणे कितें जाय सोमी दिता. आनी आज आमकां एक विशेश अवकाश पयस पयस जावन आमी आयल्या. थोडी कितल्या पयस जावन आयल्यात आसतल्यात. ह्या तुमी ह्या रजेर आयल्यात 1-2 दीस बाकी आसात. आज फाल्यां पाटी तुमच्या गांवाक पाटी वचोंक आसा. पुरसोत करन भलायकेच्या मायेच्या पुणशेताक म्हाका वसा जाय. एक अर्दो दीस मागण्यांत ध्यानांत करची जाय म्हूण सांगून कुटुंबाक घेवन तुमी आयल्यात. सुमी खाली हातांनी पाटी धाडीत गे, खंडीत धाडिना. मौनपणी सांबाळया. आमच्या मोतीची कितें गंत आसा, बेजाराय आसा ती सुमयाक सांगया. भोव आपुरबायाची एक बसावणी जेजून आमकां केल्या. सांजू हांव सोवांजेल 6वो अध्याय ओळ 30 आनी 7. गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन chapter 3 verse 37, chapter 6 verse 37. जेजू कितें म्हणटा? मुजे सरशीन येतल्याक हांव केदींच पयस करिचो ना. म्हजे लागीं आयिल्ल्यांक बावडतान विश्वासान म्हजे सरशीन आयिल्ल्यांक हांव केदींच पयस करिना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. इंच उतरां आमच्या साद्या उतरांनी घालचीं जाल्यार कोण बावडतान जेजू सरशीन येता, कोण बरवशान ताचे लागीं मागता, ताका तो रित्या हातांनी खंडीत पाटी वचोंक सोडिना. जावंक पुरो तो थोडे पटी तक्षण दिता, इल्लोसो वेळ करून दिता. आमी पाटी येतना वाटेन आमकां तो दिता. ह्या थोडे पटी तो वेळ काण घेता, तासो वेळ तो. पूण तो दिनासतना खंडीत रावना. मोगाच्यानो हें दिता म्हणल्या की एक बसावणी पवीस सक्रामेंता मुखार आमी आसा. हें जुवांवसो 6वो अध्याय ओळ 30 आनी 7 आमी सक्रामेंता मुखार आसून मागता आसतना तो दिनासतना रावना म्हणल्यार एक 2 धाकटीशीं उदाहरण. अब्राम आनी सारान त्या म्हाताऱ्या प्रायेर तांणी भुरग्याचें देणें मागलें म्हणटात की तुमी. तांणी मागलें तांच्या तरणाटपणार आसतलें. ती आतां म्हातारी जाल्ली ती. आनी आतां म्हाका दिसता देवा तुजी खुशी, तुवें आमकां भुरग्याचें देणें दिवनाय, तोंदरेणांत वटनय, पूण तुवें बसावणी केल्याय. तुजी बसावणी तूं पाळ. कितल्या वर्सां उपरांत भुरग्यांचें देणें मेळ्ळें आसतलें. आनी एक जाकारी आनी एलिझाबेथ तांणी त्या म्हाताऱ्या प्रायाचेर भुरग्याचें देणें मागलां गे. तांणी नातरां पासत पुणतुरां पासत मागचो वेळ तो. तांणी तांच्या तरणाटपणाचेर काय 30-40-50 वर्सां आदीं मागलें आसतलें. हे देवा लग्ना जिविताच्या मोगाचो फळ जावन आमकां भुरग्यांचें देणें दी बापा. देखून निराशी जावंक ना. कोणेंच निराशी जावंक ना मोगाच्यानो. बिलकुल निराशी जायनाकात. आगोस्तिनाच्या आवयन सांत आगोस्तिनाच्या 30-40 वर्सां निरंतरी मागल्याचो फळ जावन पूत बदल्लो मात न्ही, एक महान व्यक्ती जालो. तेव्हा खंयच्याच संदर्भार एक बरोवसो सांडूंक ना. आमी बरोवसो सांडूंक ना. एक बरें एक सुमयाचेर बरोवसो दवरचें एक गीत आमी आतां गावंक आसा. एक बरोवशाचें गीत. देवा तूं आसाय. या खंयचें म्हणी देव अब्राम आसो या देव इजाक आसो, खंयचेंय एक बरोवशान बरयलें गीत आमी उबे रावून गावया. आमचो शेळेल्लो भावार्थ ह्या आमी एक सुरी म्हूण सांगून चिंतुलीं तसलीं घडितां.
ह्या म्हज्या जिवितांत म्हाका कितेंच फुडार ना म्हूण सांगून देदेस्पोर जाल्लीं घडितां ती मोती काडन अखंड भावार्थान आनी बरवशान उबे रावया आमी आनी हें गीत घट्ट ताळ्यान काळजान तावन मोनान तावन आमी गावया. को 75 पेज नंबर. जेजू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे वेळें. जेजू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे वेळें. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्लेगू जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो. भंय आकाशोरो सोम्या भंय आकाशोरो मोकाळसान पेटो आसो सासान पासून पुरो. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्लेगू जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो. भंय आकाशोरो सोम्या भंय आकाशोरो मोकाळसान पेटो आसो सासान पासून पुरो. जेजू म्हजो राय आनी होस म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हजें खाण आनी तोस म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणें. जेजू म्हजो राय आनी तोस म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हजें खाण आनी तोस म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्लेगून जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो. भंय आकाशोरो सोम्या भंय आकाशोरो मोकाळसान पेटोवन आसो सासान पासून पुरो. सासान पासून पुरो सासान पासून पुरो. मोगाच्यानो 40 दिसांची तयारी करून आमी भाग्यवंत हप्तो आचरण केलो. जेजूचें जिवनपण आमी जिवनपणाची मनशां आनी ताचे उपरांत परतुनी 50 दिसांची आमी तयारी करून पेंतेकोस्ताची महापरब आमी आचरण केली. आमी पेंतेकोस्ताची मनशां आमी धाड तुज्या आत्म्याक आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर हें गायन आमी गायलें आनी आमी निरंतरी गावंक जाय
हे जेसू धाड तुज्या आत्म्याक आनी म्हजें रूप तूं नवें कर, म्हज्या कुटुंबाचें रूप तूं नवें कर. आनी हें वासाप आमी मोठवें आयकोवया. जेसू पवित्र आत्मो बसायता. सांजू हांव सोवांचेल 14वो अध्याय ओळ 15 फुडें. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलों आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सोवें सदां काळ रावतलो. तोच तो सताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथांबरी सोडून वचना. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बसया आमी. मोगाच्यानो हें वासाप मोठवें वासाप. परत हे पटी आमी बरें करून चीत दिवन आयकोवया. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. एक आवय ताच्या भुरग्यांचो कसो मोग करून दाखयता. एक आवय भुरग्यांचो कसो मोग करून दाखयता. राती 12 पटी तें भुरगें उठल्यार आवय उठता न्ही. त्या भुरग्याक वेळा वेळार पोटाक दिता. काल भुरग्याक किस मात दिल्यार पुरो गे. भूक लागतना न्हीसी दिजे न्ही नाल्यार भुरगें मरता. भुरग्याक खाली वस्तूर चेंज करून पावडर आनी बेबी ऑयल मात्र सारिल्यार पुरो गे. पोटाकी दिजे न्ही. कितले पोटी भुरग्यां उठल्यार बाकीच्यांक भुरग्यां रडटा तें म्हणून बाकी सांगचें मा थोड्यांनी उठानात. पूण आवय उठता. जेसू म्हणटा तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. देव जेसू हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार पावना. ताणें दिल्ले उपादेश ताची नियमां आसात आमी सगळ्यांनी पाळूंक आसात. आनी तो वळ म्हळ्यार सोंपतू व्हरता बरीत. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. ते 10 उपादेशय पाळूंकात. आनी तो वळ हांव बापा लागीं मागतलों. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आले पुरा उपादेश मोडन सक्रामेंत एकच एक स्विकार करिनासतना म्हाका पवित्र आत्मो जाय म्हळ्यार जावचें ना. उपादेश पाळल्यार हांव म्हज्या बापा लागीं मागतलों. तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सोवें सदां काळ रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो हें आमचें तें पळोवया आमी. ते उपरांत 7 दिन आमी मोठव्यान पळोवया. आमचें हें धैर्य, आमचें बळ, आमचो संतोश, आमची घटाय, आमची जानवाय, आमची बुदवंतकाय हें सगळें त्या पवित्र आत्म्यांतावन येवचें. तो तुमकां हांव तुमकां एक मजतदार बाप दितलो आनी हो तुमचे सोवें सदां काळ रावतलो. तोच तो सताचो आत्मो. फोटी म्हणल्यो आसच्यो नात. आमच्या तोंडांत तावन नाका जाल्लीं उतरां येवची नात. फोटी नात. सताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना, ताका वळखायना. देखून संवसार देंवसाराचो थोडे पटी गुलाम जाता. देखून देंवसाराक नांव दिलां तो पोटीचो बापय म्हूण सांगलां. जुवांवचो 10वो अध्याय 10व्या वळीन स्पश्ट सांगलां. सोर ताका सोर म्हळां देंवसाराक. सोर येता लुटूंक. तें पळोवचें बरें आसा तशें. जुवांव सोवांचेल 10वो अध्याय 10वी वळ. आसल्या प्रमाणें जर तर कितें म्हळ्यार मोगाच्यानो आमकां पवित्र पुस्तक मात्र धैर्य दिता. कितें म्हणटा 10वो अध्याय 10वी वळ. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक.
हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतोच्या मापान तें मेळो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून उडास दवरी जाय. खंयसर आमी वचूंक नजो तसल्या जाग्यांनी वचूंक नजो, तसल्या जाग्यांनी वचूंक नजो. घर बांदतना घराच्या पंचांगाच्या पोंदा कुरीस बेंतीन कोंत आगमेंत दवरल्यार पुरो. नाका जाल्लें अन्न दवरचें न्ही, ताका बांदून घालचें न्ही थंयसर. सोर येता उडास दवरीचें. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. पूण हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतोच्या मापान मेळो म्हणून. देखून 17 करी जाय. वचोंक नजो जाल्ल्या जाग्यांनी वेचें न्हय. पिकनिकाक गेल्ल्या वेळार जागे पळोवंक वेचें, तातूंत समस्या नात. हो व्यत्यास समजया. पिकनिकाक येतना आमी सगळ्यान वेता, ते जागे पळोवंक वेचें. देखून असो व्यत्यास समजून घे जाय. देखून पिकनिकाक गेल्ल्या वेळार ही बासारत बसाचें म्हणून ना. तें पिकनीक तें. पिकनिकाक वेचाक आनी थंय तावन कांय हाडच्याक व्यत्यास आसा. देखून समजून घेवया मोगाच्यानो. देखून उपादेस पाळिल्ल्या वेळार देखून एक फावटी देंवसाराक इडेन दिलें जाल्यार, जागो आमच्या घरांत कुटुंबांत दिलो जाल्यार तो वचना मागीर. ताणें येवचें सोरूंक, लुटूंक, विबाड करूंक आनी देसवाट करूंक. देसवाट जाता, देसवाट जाता मागीर. देखून जेजू आमकां पवित्र आत्मो बसयता, सताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना आनी वळखना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तो तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. मोगाच्यानो हें वाक्य आज आमी व्हरून वचा जाय. सताचो आत्मो, तो बळवंत आत्मो, धैर्य दिवचो, बळ दिवचो, घटाय दिवचो आत्मो, तो आमचे सांगाता आसा. आनी आमकां समजूंक हो आत्मो संवसाराच्या आरंभारतावनी आमकां पळोवंक मेळटा. तो तुमी उत्पत्ती ग्रंथ सुरूचो अध्याय, पयली आनी दुसरी वळ, तें तुमी आतां आमी वाचचें पडटा. तें एक वाक्य पवित्र पुस्तक आरंभ करतना उत्पत्ती ग्रंथांत पयलो अध्याय, पयली आनी दुसरी वळ, हो आत्मो आरंभारतावंत आसा. फाल्यां पवित्र त्रिंदादीचें फेस्त न्ही, सांतिसीम त्रिंदादीचें फेस्त फाल्यां. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. पळया, आरंभार देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागोराचेर अंधकार बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. आरंभारतावन देवाचो आत्मो आसा. निराकार आसलो, रितो आसलो, अंधकार आसलो. देवाच्या आत्म्या मरिफा ताका एक आकार दिलो. हांगा एक आपोवणें मोगाच्यानो, एक आपोवणें तुमकां. जर तर आमच्या कुटुंबाक आज एक आकार ना, निराकार जाला, अंधकार भरला, लढाई, झगडें, मोसोर हें सगळें आसा जाल्यार त्या आत्म्याक आमी जागो दी जाय. देवाच्या आत्म्या आमच्या कुटुंबांत ये. आमच्या हर एकल्या वैयक्तीक व्यक्तींचेर तूं ये. आमच्या जाग्याचेर, घराचेर तूं ये. आमचे सांगाता राव म्हूण मागा जाय. एकल्यान उलयलें आनी एकल्याक समजना, आंगार पडचें, लढाई करचें आसा, एकामेकाच्यो गरजो समजनात जाल्यार ताचो अर्थ निराकार जाला, अंधकार जाला कुटुंबांत. देवा, तुज्या आत्म्याक धाडून तूं आमचे तो अंधकार पयस कर. आनी परत आमी हें पळोवया हें वाक्य. आनी जेजू कितें म्हणटा, बारीक स्पश्ट एक भासवणी. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. पेंतेकोस्त जालो मात्र आमी ह्या पेंतेकोस्ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरलेली मनशां जाय जाय. देखून हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना म्हळ्यार जेजू कितें सांगूंक आशेता ती 7 देणी मोगाच्यानो पवित्र आत्म्याची जेजू आमकां दिवंक आशेता. 7 देणी कसली ती? देखून पवित्र येवकारिस्ता मुखार आसून ही आमी ही देणी 7 आमकां पवित्र स्नाना वेळार हर एकल्याक दिल्यान, धर्मार्थ दिल्यान,
भरपूर जावन दिल्यांत ही आमी समजाल्यार मात्र पुरो तितलेंच हे जेजू तुवें म्हाका ही देणी दिल्या ही सात कसलीं ती जानवाय गिन्यान बूद गठाई समजोनी भक्त आनी देवबिरान जानवाय मोगाच्यानो फरक समजून घेया जानवायेच्या आनी बुद्वंतकायेच्या गिन्यानाच्या मोदें एक फरक समजा जाय 4 बूक वाचल्यार मनशाक गिन्यान मेळटा आमी इस्कालाक वेता विभी संगती शिकता आमची नॉलेज वाडटा पूण ती वाडा जाय जाल्यार देवान जानवाय दी जाय आनी हो एक व्यत्यासी सारकें समजून घेवंक जाय आमी सगळ्यांनी तुमी हांवें आमी हर एकल्यांनी जानवाय मनशाक कलतें करता जानवाय मनशाक कलतें करता हे देवा तुजे विनें म्हजे वरवीं कांयच करूंक जायना हें जानवायेचें काम जानवाय आमकां गुठाच्यो संगती आमकां समजाशें करता हें हात लक्षान न्हय थोड्यो गुठाच्यो संगती आमकां समजोंक देव आदार दिता जानवाय थंयसर तुमी अवकाश मेळटना रायांचें पयलें पुस्तक 3रो अध्याय सल्मांव राया विशांत थंयसर उल्लेख केला दोगी आवयो जीव आसले एका भुरग्या पासत तांणी लढाई करची सल्मांवा कडच्यान तांकां हाडचें आनी घडये भितर सल्मांव राय ती भुरगें कोणाचें गी म्हूण सांगून इत्यार्थ करता कशें साध्य जालें ती जानवाय ताका खंय मेळ्ळी ताणें जानवाय मागली हे देवा येदी व्हडली परजा येदी व्हडली परजा तुजो लोक तुवें म्हाका दिलाय म्हजे वरवीं हें काम जायना म्हाका जानवाय दी दुसरें ताणें कितेंच मागोवंक ना मोगाच्यानो जो कोण तुमी आसात लग्न जाल्लीं तुमी मनशां एक चिल्लार गजाल न्ही एक चिल्लार गजाल न्ही तुमकां देवान एक कुटाम दिलां तुमी म्हणूंक बरो ना म्हजें एक काजार जालें दोगां तेगां भुरगीं जालीं आनी आतां तांचीं दोगां तेगां भुरग्यांत ना तितल्यार मुग्दो ना मुखल्या जनांगाचे तुमी वडील त्या तुमच्या भुरग्यांत हांव तुमच्या नात्रांत हांव एक जस्ते घडी दोळे दांपून तुमी पळयलें जाल्यार एक 500 वर्सां उपरांत कितलीं जनांगां उत्पन्न जातलीं त्या जनांगाचे तुमी फुडारी कितें आब्रामाक देवान दिल्लें तें बसयल्लें तेणें तुजी संतत मोळबाच्या नेकेत्रां बरी दर्या वेळेच्या रेवे बरी हांव करतलो तुमी ते फुडारी हें समजल्या वेळार तुमची जबाबदारी कितली गी पळया ही जानवाय देवान दी जाय कांय 500 जाणां आसतलीं गी 500 वर्सां उपरांत तुमच्या कुटुंबांत एक 5000 वर्सां उपरांत 1,00,000 वर्सां उपरांत तुमची संतत एक दोळे दांपून एक जस्ट इमॅजिन करा देखून त्या प्रमाणे हर एका लग्न जाल्ल्या व्यक्तींनी दादल्यान आनी स्त्रियेन तांची ती जबाबदारी सारक्या रितीन करूंक आसा ही जानवाय जाय नाजाल्यार खंय कडेन वाट चुकतली रैल पाट्यार तावन सकयल देंवतलें हें देवाचें येवजन हें देखून एक चिल्लार गजाल न्ही कितली जबाबदारी देखून एक लग्न जाता आसतना देवान ती विशेष जबाबदारी दिल्या ती भुरगीं देवाची नावार्दीक मोगाच्यानो लेबनानी तो पोएट कवी म्हणटा तुमची भुरगीं न्हय ती भुरगीं देवाची आनी ताका तो मुखार विश्लेशण दिता एका टिचरीन पाठ शिकयत जानवाय दिवंक जायना जानवाय देवान दिजे देखून पवित्र आत्म्याच्या 7 देण्या पैकी पयलें देणें जानवाय तुमची भुरगीं न्हय भुरगीं देवाची एका टिचरीन भुरग्यांक शिकाप दिवयेत इल्लीशी समजोनी नॉलेज दिवयेत जानवाय दिवंक जायना जानवाय देवान दी जाय
एका स्त्रियेन भुरग्याक बाळां जावयेत जीव दिवंक जायना. कितलीशीं भुरगीं जल्मातानंत मरण पावल्यात. कितलीशीं भुरगीं. कित्याक त्या आवयन त्या भुरग्याक जीव दिवना. जीव दिवंक जायना. जीव देवाचो. पूण हे समजल्ल्या वेळार एक जबाबदारी. देखून हर एका आवय बापायन त्या भुरग्यांक कितें शिकय जाय, कितें वेळा वेळार दी जाय तें दिवंक आसा. दिना जाल्यार देव विसारतलो फाल्यां. त्याच भाशेन एका याजकाक, एका धार्मिकाक ताकाय व्हरती जबाबदारी दिल्या. एका समुदायाची जबाबदारी दिल्या. 100, 200, 500, 1000, 2000 कुटुंबाची जबाबदारी दिल्या. ताचेय जिवीत जानवायेन बरयल्लें जाय जाय. देखून तुमी हर एकल्यांनी याजका पासत, धार्मिका पासत, देवापोण्या पासत हर एका दिसा दिंबेर पडोन मागा जाय. कोण एक व्यक्ती वाट चुकता जाल्यार ताका कारण तुमी देव धरतलो तुमकां. तुवें मागलां याजका पासत, तुज्या विगारा पासत मागलां. दिंबेर पडोन सांजेर तेरसा उपरांत दिंबेर पडोन एक हात वयर कर, एक आमच्या बापा म्हणी मागलां. मागोना जाल्यार देव विसारतलो. तुवें मागोनाय देखून तो या ती वाट चुकल्या. चिल्लराच्यो गजाली न्हय ह्यो. चिल्लराच्यो गजाली न्ही. देखून देवापोण्याच्या आयतारा दिसा एक दीस मागल्यार पावचें ना. हें कुटुंबाचें मागणें, तुमच्या कुटुंबांत हें मागणें खंडीत गरज आसा. मागण्याचो महत्व पासिंगली मास सांगता एक वाक्य. कित्याक म्हळ्यार मनशां लागीं उलयतना, विविध संगती पळयतना, या जावं पुरो ल्हान ल्हान विडियोज, ह्या बूक वाचतना जायती जानवाय मेळटा. मागणें कित्याक गरजेचें गे म्हूण सांगून एकाच वाक्यान सांगलां. 40 वर्सां दांत घासून एक दीस दांत घाशिना जाल्यार तोंड घाण येता. पळय गी, 40 वर्सां घासल्यात न्ही, बऱ्यांतले बरें पेस्ट घालून घासला न्ही, एक दीस घाशिनासतना पळया घाण येता. सगळींची न्ही तें शर्ट ह्या कापाड उमळलां, पळय 2 दीस घाला मागीर उमळ नाकात, घाण येता न्ही. मागीर मागणें मात्र आमी काल गेला न्ही आज नाका कशें म्हणचें, घाण येता. मोव जावंक सुरू जाता कुटाम, कुसुल्या मासले बरीत. फ्रिजान दवरली मासली कांडे 1-2 घंटे भायर दवरा, मोव जाता. 4 घंटे दवरा, मोव जाली म्हळ्यार अर्थ. पयलीं आयस मात सुट्टा, मागीर ना हांवें 2 वर्सां दवरलें फ्रिजान, डीप फ्रिजरान दवरलें, भायर दवराय 4 घंटे केली, परतून फ्रिजान दवरल्यार पाड जाता ती. मोगाच्या न्हू ही जबाबदारी, ही जानवाय आमकां जाय जाय, सगळ्यांक जाय जाय. देखून हर एका कुटुंबान काजार जावच्या परस पयलें ही जानवाय जाय जाय. कित्याक हांवें सर्वेस्परा देवान सांगलां, हांव तुका एक जोगतो सांगातीन दितां. उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय वळट रातावन मुखार. हांव तुका एक जोगतो सांगातीन दितां. आमकां बरें दिसता म्हणून न्ही, कोण सोबीत दिसता म्हणून न्ही, पयशे आसात म्हणून न्ही, आस्त आसा म्हणून न्ही, व्हडलें कार आसा म्हणून न्ही. जोगतो सांगातीन सर्वेस्पर दिता गी, हें सर्वेस्पराक मांडटा गी. मोगाच्यार वडिलांनो गंभीर चिंताप. कोणाक आतां तुमच्या भुरग्यांक मुखल्या दिसांनी लग्न काडूंक आसा, ताचे लागीं पयलें इसारजे सक्रामेंता मुखार येवन अशें अशें एक आसा सोमया, आमी सैरीक सोदूंक भायर सरल्या, एक बरी सैरीक तूं दाखोवन दी, तुज्या मना सारकी सैरीक दाखोवन दी. समजोंक कांय कश्ट मारतात की मोगाच्या न्हू. हॅलो हॅलो, ताचे कडेन इसारी जाय. सोमया आमी आतां सैरीक सोदूंक भायर सरल्या, एक 3 सेन्स जागो पळोवंक भायर सरल्या. सोमया हांवें वशीयेत कितें कांय एक पळोवना, बरो दिसता, म्हाका बरो दिसता. सोमया तुका बरो दिसता की हो जागो, आनी तूं कांय कोणाचें कांय दुकां म्हणी आसात की, कांय अन्यायाचें कांय आसा गी, आनी तूं म्हज्या कुटुंबान तूं संतोशान समाधानान रावयेत गी. ताचे कडेन इसारी जाय न्ही. ही जानवाय, ही जानवाय आमची भावना मोगाच्या न्हू.
देखून जानवाय म्हणल्यार कुठले सलमांक एक उडास करा तुमी उडास करा गिन्यान बुदोवन काही जायलशी गिन्यान बुदोवन काय जायचंय दानियेलाक उडास करा दानियेलीच्या पुस्तकांत ते दोग जाण मालगडे सुजान्ना देवबिरान तिची स्त्री तिका उपाद्री दिवंक शकतात वायट करूंक सोदतात ते आनी निमाण तिका गुन्या अवंकार करून तिका जुशी मारचे बरी करतात आनी त्या संदर्भार दानियल उबे रावलो दानियल उबे रावलो देवान ताच्या आत्म्याक जागयले म्हणटा पळयत पुस्तक केदाळा खंय एकल्यान उलय जय थंय उलय जय तुज्या वाड्यान जावं दी तुज्या कुटुंबान जावं दी पिरगजेच्या गोळीक मंडळीर जावं दी तुका एक उलय जे म्हूण बगता उलय जय उलोवची रीत आसा आंगार पडची गरज ना बोमारची गरज ना सगळ्यांक काण आयकतात पूण सांगची संगत तुका देव त्या घडये कितें सांगाचें म्हूण तुज्या मोतींत घालता सांगना जाल्यार मुखली संतत वांकड्या वाटे वचोंक पुरो तूं गुन्यांवकार हांव गुन्यांवकार जाता देखून पवित्र आत्म्याची देणी हर एकल्याकी जाय जाय ती 7 देणी देवान धर्मार्थ जावन दिल्या आनी त्या पासत ती शोकेसीन दवरूंक न्ही जानवाई गिन्यान बूद थोडे पटी आमी ल्हान आसतना घरा सांगलां आसतलें कळ्ळें रे तुजी बाळबूद तुमकांय सांगलां आसतलें कळ्ळें बाळबुदी आयलाय रे फुडें आमी केल्लें काम समज जावना जाल्यार आमचें उलोवणें समज जाल्यार म्हणटा सांगलां आमकां हांगा बाळबूद न्ही बूद सांगल्या एक देणें बूद आमची बूद बरी आसा जय कोणी आमच्या लागीं आयिल्ल्या वेळार तांकां आमी जोगतें मार्गदर्शन दी जय वाट चुकोवची न्ही एक इल्लेशें आमी वांकडे मार्गदर्शन दिल्लें या आमी वांकडी देख दिल्ली फाटल्या दिसांनी एक ल्हानशें थोडी ल्हान ल्हान संगतींनी जानवाय दिल्यात त्या घरांत आवय बापायचें कूड दुसरें भुरग्याचें कूड दुसरें आसलें भुरगो सदांय न्हिदच्या प्रास पयलें येवचें आनी भुरग्यान एक मागणें करचें खंय ल्हानशें मागणें करचें आनी मागीर वचोन आनी भुरग्याक बेसावणें परत दिवचें भुरग्यान वचोन भुरग्याच्या कुडान न्हिदचें चरको ल्हानसो चरको त्या दिसा चरक्यान मागलें खंय हे देवा म्हाका म्हज्या डॅडी बरीच कर ताचें मागणें मागणें करून भुरग्याक बेसावून दिलें गेलें आतां डॅडी रेस्टलेस जाला आतां अरे बाबा आज म्हज्या चिरक्यान ताका म्हजे बरीत कर म्हूण सांगलां म्हाका इल्ली सवय आसा हांव तरी पूण घरा भोंव मारतां म्हजें काम हांवें करी जाल्लें करूं ना फुटी मारची सवय आसा कांय नाही सोरपणाची सवय आसा आतां चिरक्यान मागलां हे देवा म्हाका म्हज्या डॅडी बरी कर आनी म्हजो चिरकोय म्हजे बरीत जायत जाल्यार डॅडीक आतां न्हीद पडना इल्ल्या वेळा उपरांत चिरक्याच्या रुमाक गेलो खंय वचून दिंपेर पडोन रोडोन मागता बापय हे देवा चिरक्यान कितें मागलां म्हजे बरीत कर म्हूण सांगून मागलां म्हजें उणें पोवन अस्कत काय म्हज्या चिरक्याक दिनाका देवा म्हूण सांगून माथ्यार हात दवर मागोवन बापय येवन मागीर न्हिदलो आसतलो म्हाका सत्राय करी जाय आमचें एक वायट देख खंय वचोन पावात खाली समजूंक मात्र सांगता आयकल्लें अशें आसा तें सारकें म्हाका कळीत ना बोरवेल मारता आसतना ती लॉरी तें निट्ट कर ताका मागीर 4 कडेन 4 पाय आसात ताच्या पोंदा ते रुखाटाच्या कुडक्यांनी परत दवरून करेक्ट एक 90 डिग्री एंगलाचेर करून तांणी बोरवेल मारचें तो पॉयंट खंय आसा थंयच मारचें थोडे पोटी कारणांतर जावंक पुरो तांचे ते 90 डिग्री दाखोवचे कांय स्केल समान आंगी ह्या कांय कुंसो एक पाय तितकेशे असो जालो जाल्यार एक तिके सकयल वता तिगे वांकडें जाता बोरवेल मारतना खंय सांगलें आयकलें म्हाका गोतना तुमी वेरीफाय करून पळया तांणी सांगलें बरें प्रमाणे हेरांनी जाणट्यांनी कुंसो एक पाय तितके वांकडो जालो जाल्यार बोरवेलाचो पॉयंट हांगा वयर हांगाच आसा पॉयंटर आसा ते सकयल 300 400 500 800 फीट पोंदा येता आसतना तो पॉयंट हांगा आसलो हांगा तिकेशें वांकडें जाल्लें थंय येतना पॉयंट थंय वचोन पावता खंय थंय झरना उदकाचो पॉयंट हांगा आसलो हें उदाहरण मात्र एक वांकडी देख आमी दिल्ली 10 वर्सां उपरांत 50 वर्सां उपरांत 200 वर्सां उपरांत ती वांकडी खंय वचोन पावात गंभीर गजाल ह्यो ल्हान ल्हान संगती कित्याक म्हळ्यार देवाची ही देणी 7 देणी सगळ्यांकी गरज आसात व्हरोन पळोवंक
म्हजी बूद समास आगी हांव हेरांक वायट मार्गदर्शन दितां गे हेरांची वाट चुकयतां गे मोगाच्यान चिल्लार गजाली न्हय ह्यो चिल्लार गजाली न्ही कोण एकलो मरची प्राय जाल्ली खंय कितें कितें केल्यार मोराना खंय हो असो जीव आसना मागीर ताका रुचेन कितें जाय कान करून दिलें आनी कालें दिलें मागीर कालें जाय तुका म्हूण सगळें विचारलें तरी हो मोराना खंय वळवळटा मोराना जीव आसना मागीर परतून परतून विचारतना आनी मानव म्हणलो खंय हांव तरणाटो आसतना 4 मारो कुडसोच्या जाग्यार ते हात खांबे म्हूण घालतात हात खांबे म्हळ्यार हात दाखोवचे खांबे ते आतां चिंत्या हांगा तुमच्या तें भितरेचे कडेन हायवेचेर एक तिशीन येता एक इशीन येता एक इशीन येता एक तिशीन येता मागीर 4 मारो सांगाता कुडसातात तल्या जाग्यांनी हात खांबे घालतात खंय वचचें म्हणून दाखोवंक तो एक हात खांबो हांवें इल्लोसो गुंडायिल्लो इल्लो गुंडायल्यार कालें जाता हरी एकलो कोडयाळ वसाचे जाल्लो तो मालपे येवन पावता मालपे वसाचे जाल्लो मुखार संतेकाट्टे वचून पावता मागीर वचून परतून गुंडावन फाटी येयचे गजाल सिंपल इल्लोसो गुंडायिल्लो आमी दिवचे मोगाच्या न्हू कांय एक वाट वांकडी वाट आमी दाखयली जाल्यार सगळ्यांची वाट चुकता उबे रावया एक घडी आमोरी म्हणया आमी मागीर मिसा तयारी करूंक आसा सोम्याच्या बोडव्यान मोरयेक इस्बियाडली आणि पवित्र तारी गर्भस्थली नमान मोरये कुरपेन बरयले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मर्यादाच्या माई अमावप्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची कडी आमेन आपले सोम्याची साकर न तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय सांग नमान मोरये कुरपेन बरयले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मर्यादाच्या माई अमावप्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची कडी आमेन आनी देवाचो पूत मनीस आणि जालो आमचे मध्ये येलो नमान मोरये कुरपेन बरयले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती आता आणि आमच्या मनाची कडी आमेन भगवंती देवाचे माये आमा पासोत विनंती कर क्रिस्तच्या बसेनेक आमी पावसांची खातीर मागया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशा पावन घेतल्या आमी समजल्यां त्याच्या कश्टांनी कुसावरी जीवनपणाच्या गणांत आमी पावाचें तुझी गुरु आमच्या दसकन आनी वतून मागता त्याच क्रिस्त आमच्या स्मरी पाद आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशादी तशात आणि सदां सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशादी तशात आणि सदां सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशादी तशात आणि सदां सर्वदा आमेन देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गींच्या दये म्हाका दिलाय तुझे म्हजी मोतूच वाडाय सोडे म्हाका म्हाका सांबाळ सलय आमेन ससनासो विशेव दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी समाधानेन तांचे आत्मे विशय घेवन दीत आमेन एक घडी बरो बसा एक घडी बरो चवथें फळ देणे गटाय फॉर्टिट्यूड म्हणटा आमी धैर्य आमकां सगळ्यांक गेलें धैर्य जाय जाय मोगाच्यान उठुल्या बसल्या भियोवचें न्ही कालें जाता कोण ना कालें जाता कोण ना कालें जावचें कालें जातलें रुसले देवा गोत्तू नाय कितें जावंक आसा सगळ्यांक गोत्त आसा 2026 मात न्ही 3026 ती कालें जावंक आसा रेस परा देवा गोत्ता ताणें सगळें मांडून दवरलां त्या प्रमाणेंत घडचें आनी त्या प्रमाणे तो आमकां जानवाय दिता गिन्यान दिता ताचो संवसार आमचो न्ही ताची पवित्र सभा आमची न्ही देव तो रचणार तो कालें जायत सड्ड म्हळ्यार आमी मरतले थोड्या तेंपा उपरांत आमची कुटुंबां मुंदरसून व्हरतलीं बरी देख दिल्या जाल्यार बऱ्या मार्गान येतलीं तांकां वांकडी देख दिल्या या कितें दिवचें आसलें दिवना वाट चुकतली देखून देवाच्या योजनांत आमी भागीदारां देवाच्या योजनांत देखून तें धैर्य येवचें केदाळा म्हजो देव म्हाका म्हजो देव आतां बरी सोडून घालिना तेंच तें आमी एवढं वाचलें वाक्य जो आमचो 14वो अध्याय हांव तुमकां आतां बरी सोडून वचना म्हाका म्हजो देव सोडून घाली ते
हें समजल्या वेळार कोण आहे कोण आसात कोण ना मनीस केदाळा रंग बदलता म्हणून गोत्तो ना थोडेपणी भुरगीं केदाळा रंग बदलतात म्हणून गोत्तो ना पूण म्हजो देव म्हजे सांगात आसा म्हाका तो सोण घालना तांणी रंग बदलतले बरें आमी तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक तरी थोडे फावटी बऱ्या वस्तुराक कीड लागली म्हणटात आवय बापूय भुरगीं बरीं मनशां जाल्यार भुरग्यांक थोडे कीड लागली आसता कालें करचें तें आमी सोमया सांगया तो समा करतलो देखून मोगाच्या न्हू यस्स उतरांनी किर्तनगार पळया थंयसर किर्तन 118 साम 118 ओळ 8 आनी 9 कितें म्हणटा रायांचेर व्हडल्या व्हडल्या मनशांचेर बरवसो दवरचे प्रासी सर्वेस्परा देवाचेर तुजो बरवसो दवर हें धैर्य ह्या सुरवेल्या काळार परत त्या मार्तिरांक सांतांक आनी परा थोड्यांक जिवंत कातरलां थोड्यांक उजान घालां थोड्यांक तकली सकला पांय वयर करना गुमटी कातरल्या कितें परा करता न्हय हें खंय ताणांक धैर्य आनी तें धैर्य आज खंय गेलां तें धैर्य आज खंय गेलां आज कितें आमचें तें धैर्य ना धैर्य मेळ वचून मारामारी करूंक न्हय फातर मारूंक न्हय हें समजून घेवचें समजोनी बरें आनी वायट ह्या घडये हांवें कितें करी जाय ही समजोनी भक्त भक्त म्हणल्यार कोडल्या मोगाचें न्हू खाली गुमटी आड घालची दिमी घालचें हात जोडचे हात वयर करचे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणचें 4 कांतारां म्हणचीं ती एक वांटो ती भक्तीची विविध रुपां इंग्लिशान तें सवाल बारी बरें आसा कांतारांक इंग्लिशांत हिम्स म्हणटात HYMNS हिम्स वी नो हिम्स डू वी नो हिम ती भक्त आमकां कांतारांक वत्ता आसात पूण ताची वळख आसा की खरी भक्त म्हळ्यार ती देर इज अ डिफरन्स बिटवीन नोईंग हिम्स एंड नोईंग हिम HIM घरा वचून भुरग्यांक विचारा भुरग्यांक सांगा शिकया ती भक्त देखून बँड आसलें पुरुशांव आसलो खंडापटे लायटींग केल्लें सगळ्यांनी किळे मारून परा लायट परा घाल्ले तो एक वांटो ते हेरांक बाकीच्यांक परा दाखोवंक अळे हांगा एक संभ्रम आसा येया तुमी येया म्हूण सांगून बॅनरां होर्डिंग्सां बंटिंग्सां ती परा हेरांक दाखोवंक भक्त ताच्या परा चडीत आसा भक्त आमचें जिवीत सोम्या खातीर सोमी आमचे खातीर नाल्यार ती भक्त तांतूं लिपोणून वेता ते पुरा करचें म्हळ्यार आमच्या संभ्रमा वेळार कांय अशे पयशे सगळ्यांक वांटून वचून दीत बॅनकारांनी जेवीचे देखून बँड हाडचें लायटिंगाचें न्ही तांणी जेवीचे तांकांय थोडें काम जायचें शामियाना तांणी जेवीचे हें पुरा जाय जाल्यार ते मुर्दम आनी परत दिल्ले आमच्या सगळ्यांचे पयशे सगळ्यांक वांटून गेले हें पुरा तें गरज आसा पूण तित्त भक्त न्ही भक्त इज बियॉन्ड मच मच मोर दॅन दॅट आनी खरी भक्त एका वाक्यान सांगचें जाल्यार मोरये मायेन आमकां शिकयलां बापा तुजी खुशी जावं तुज्या शब्दा प्रमाणें जावं हें जर तर आमी सांगूंक शकना जाल्यार भक्त ना म्हूण जाली दंबराटा मात्र जालो हर एका संदर्भाचेर देवा तुज्या कुशे प्रमाणें जावं कश्ट आसात तुज्या कुशे प्रमाणें जावं पिडा आसा भलायकी बरी ना तुज्या कुशे प्रमाणें जावं पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी सात देणी आनी निमाणें आसा मोगाचें न्हू निमाणें देवान दिवचें आमकां देणें कितें तें देवपिरांत देव पोलीसमॅन म्हणून न्ही तो आमचो मोगाळ बापोय रस्तार ताणें रचलां ताणें रचल्या हर एकाकी गौरव दिवंक आसा हर एकी देवान एका उद्देशान रचलां कितेंच नाश जावन असो तर देवान जळारींक रचलां जाल्यार ताका एक उद्देश आसतलो मुसांक रचलां जाल्यार ताकाय उद्देश आसा ज्या दिसा मोवाचे मूस कंप्लीट मरतात त्या दिसा मनीस खाण नासतना मरतलो खंय ज्या दिसा संवसारांतले मोवाचे मूस पुरा मरतात
त्या दिसा मनीस उपाशी पडून मरतलो कित्याक म्हळ्यार एक अंश इतलें मोव करूंक एक मूस 2,500 फुलां कडच्यान वेता काय तरपटी 10-12 किलोमिटर पयस येता पराग एका तावन आनी एकाक बसता पराग स्पर्श पॉलिनेशन म्हणटा आमी नाल्यार फोडना कसलें एक देवाचें योजन हें कसली एक मांडावळ देखून हें देवबिरांत म्हूण सांगल्यार हरये की मोगाच्यान आखेर करचे प्रास फुडें वाग 5, 6, 7, 8 पिलां घालता काय आयकल्ल्या प्रमाणे जिंके आसात पळय एकच पील घालचें अप्रूप खंय 2 घालचें नाल्यार एकच पील घालचें खंय सांको कोणाचो वाडला सांको कोणाचो वाडला वागांचो गी या डियराचो जिंकेचो जिंकेचो न्ही 6 पिलां घाल्ल्याचो वाडोना एक पील घाल्ल्याचो वाडला देवाची मांडा वळती केन्ना वाघ कितल्या म्हयन्याक आनी घेता कोण ना जिंक्याक म्हयने उणें आसतले तें तुमी स्टडी करा उपरांत ही देवाची मांडावळ देवान एक जीवदाळ रचल्या जाल्यार ताचो एक कारण आसा ताका मणक्यांक रचला जाल्यार ताचेंय कारण आसा कोठारल्यो रचला जाल्यार देवान एका उद्देशान रचला देखून तांक आसल्यांक सागोणीचें रुखाट करूंक तांकणांतल्यांक एकेशियाचें रुखाट तें उण्या मोलार तेंय देवान तशेंच रचलां पळयतना व्यत्यासच कळना एक हाळू एक जड एकेशिया की तशेंच आसात लायनी देवाची मांडा वळती म्हण सगळ्यांच्या घराय सागोणी बरीत दिसचें रुखाट आसूं न्ही म्हूण देवान चिंतलां आसतलें देव करतना हर एकी ताचें राज हांव आमकां समजना देखून मोगाच्या न्हू निमाणें तुमचे विनंती करता अरी एका दिसा सकाळीं उठुल्ल्या कुडलें एक 2 मिनटां पुणे पवित्र आत्म्या पासत मागा हे जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन म्हाका तूं बर आमच्या कुटुंबांत म्हज्या भुरग्यांक नात्रांक पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी फळांनी तूं बर म्हूण सांगून मागीर आमी दिंबेर पडया एक 2 मिनटां कितें आमच्यो गरजो आसात आमच्या भुरग्यां बाळां बसोत नात्रां बसोत आमच्या कुटुंबांत मोरान पावल्ल्यां बसोत आनी मुखार 500 वर्सां 1000 वर्सां उपरांत तुमच्या कुटुंबांत हांव जल्मोन येवच्या त्या सगळ्या समुदाया पासत म्हाका तुमची संतत निरंतरी मुखार वसा जाय आखेर जावं नजो मोगाच्या न्हू आनी विशेष तरान आयच्या काळार आमी सक्कड क्रिस्तांवांनी एक विशेष जावन मागोवंक जाय हे देवा हे जेजू क्रिस्ता हे पवित्र आत्म्या आमची संतत आखेर जावंक दिनाका आमी आखेर करच्या वाटेर पावले हांव आतां आखेर करच्या वाटेर पावले हांव 300-400 वर्सां जावन मेहनत केल्लें तो जागो तें घर कालें जातलें एक गंभीर विशयी विवरण दिवंक वेळ ना मागाचे आमी हे देवा मुखलीं 1000 वर्सां आमची संतत मुखार वचों दी व्हडा भक्तीपणान हे जेजू आमकां पवित्र आत्म्यान बर म्हूण सांगून जेजूचे आशिर्वाद घेवंक येद्या व्हडा सक्रामेंता गावया Idiovoda sacramenta sustang naman karuya purvina tyarupa botla navioriti adaya salvon mecha ıskıt visyan Babartaci boltivia Zășe bapa Tășe puta Olasani stutisa Podvi mai masăsta Săsta E castăria hăsita Tu padogaicha spirita samasami navaktam
아멘. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन पावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. 아멘. करांक अर्गां जावन मिसां दिलांत ती ह्या परी आसात. मनीषा पिंटो कडपाडी, थॉमस डिसोजा शिवमोग्गा, विवियन हेल्बन कस्तेलिनो उद्यावर, हेलेन अँड्रू कस्तेलिनो उद्यावर, राणी जोसेफ मैसूर, लियो पिंटो आनी कुटाम गंजीमठा, मारिया पिंटो बॉम्बे, विवियन मिशेल डिसोजा विजय, आशीर्वाद किन्निगोळी, ओशिन फर्नांडीस संतेकट्टे, आल्बिन फर्नांडीस उद्यावर, रोल्सन किरण डेसा मूडबेಳ್ಳೆ, रॉयस्टन डिसोजा पेरंपल्ली, स्मितल डिसोजा कणजार, जाकोब कार्मिन डिसोजा निर्मार्ग तांचो आज 50 वर्सांचो वेडिंग एनिवर्सरी. विक्सन विक्टर अनसिल्ला मिनेजेस आनी कुटाम मूडबेಳ್ಳೆ, आल्विन आनी बेवलिन पिंटो आनी कुटाम शिरताडी, फेलिक्स वेगस आनी कुटाम फजीर, नातान पीटर डिसोजा संतेकट्टे, स्टीवन डिसोजा केम्मन, बेनेडिक्टा नजरेत शिरवा, फिलिप डिसोजा उडपी ताजो आज बर्थडे. जेनिफर प्रकाश आनी कुटाम हैदराबाद, एड्रिन डिसोजा कणजार, लीना डिसोजा संतेकट्टे, प्रवीण डिसोजा आनी कुटाम कंडलूर, एरिक बांज संतेकट्टे, एन्सन बार्बोजा बैंदूर, फातिमा मरिया रिबेरो बैंदूर, जानिस सुवारिस उडपी, जेन्नी डेसा हांगलूर, वनिता डिसिल्वा आनी कुटाम उडपी, आल्बन जॉयस पेरेरा बेळमण, अल्फोन्स आळवा शिरवा, फिलोमिना क्वाड्रस माउंट रोझरी, रॉबर्ट डिसोजा बसरूर, शरल प्रवीण फर्नांडीस बसरूर, अंकित रेक्स बेंगळूर, फिलोमिना डिसोजा बिकर्नाकट्टे. तशेंच ह्या परी ते आसात. जॉयल आनी संजय पिंटो बळकुंजे बरी भलायकी मेळूंक, जोसेफ आनी फ्लोरिन लुईस ब्रह्मावर प्रत्येक त्या सवा खातीर, आना जॉर्ज मैसूर बरी भलायकी मेळूंक, आयडा सिक्वेरा उडुपी प्रत्येक त्या सवा खातीर, विन्सोल वर्गीस मणिपाल, जॅकलिन यू हैदराबाद प्रत्येक त्या सवा खातीर, जुडीत पी डिसोजा कुंदापूर प्रत्येक त्या सवा खातीर, पाऊल बर्तलोमियो बॉम्बई प्रत्येक त्या सवा खातीर, मार्गर डिसोजा बारकूर प्रत्येक त्या सवा खातीर, एफएमी फर्नांडीस होन्नावर बरी भलायकी मेळूंक, मेगन क्रिस्टल फर्नांडीस होन्नावर बरी भलायकी मेळूंक, जानीस उडपी. तशेंच देवादीन दिल्ल्या खातीर मिसां दिलांत. देवादीन कार्मिल डिसोजा बाय जस्टीन डिसोजा पेरंपल्ली, देवादीन हेनरी डिसोजा बाय टॉनी डिसोजा आनी कुटाम इंद्राळी, देवादीन रॉबर्ट पिंटो मीस दिलां सिलेस्तीन पिंटो आनी किन्निगोळी, देवादीन पीटर आनी आगापीत अल्मेडा मीस दिलां आयवन अल्मेडा ब्रह्मावर, देवादीन घरच्या आल्माक मीस दिलां गॉडविन आनी प्रिया डिसोजा कलमाडी, घरच्या आल्माक मीस दिलां वलेरियन डिसोजा आनी कुटाम संतेकट्टे.
आयल्या बरी भेटून templan तुझ्या बापा दरबारांच्या लाना बावणा संगी परणे दाव तुका रायास संसाराच्या केदो तुझो वर्तो वैभव गायता तुका हर जीव वाकंता महिमा सूर्यो संद्रेम दोंगो तो मन करते सारो आयल्या बली भेटव templan तुझ्या बापा दरबारांच्या लाना बावणा संगीत पडता रायास संसाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आस मोगाच्यानो पवित्र आलतारी बोवारी आमी आसां एक घडी मावन रावया. सकाळीं थावन सबार संगती देवाच्या उतराचेर प्रेरीत जावन आमी सांगाता नियाळ केलो. कांय तरी आमचें तें उणेपण अस्कत काय आसा जाल्यार एक घडी पोर मावनपणी आमच्या अंतस्करणाची जडती करया. सगळें आमचें उणेपण अस्कत काय वळखून घेवन देवा कडचें बोगसाणें मागया. सोम्या काकळूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकळूत कर ख्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकळूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्व पोदवेदारा आणि ससनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घालून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. तें धेने दिसान दीस वाडोवन संपूर्णायेक पावय आनी तुज्या भुरग्यांक बसयल्लें दायज जोडूंक आमकां मैपासान फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजुजाच्या पत्रांतलें वाचप. तुमी मोगाचे न्हू आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दानदूतांनी फुडें सांगूंक दिलां त्या उतरांचो उगडास करा. तुमच्या भोव पवित्र भवार्थेचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. देवाच्या मोगांत तीर रावा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकुळतीन तुमकां ससनाचें जिवीत दितालो त्या दिसाक तयार रावा. दुबावतल्यांक समजणी दिया आनी थोड्यांक उज्यांतलें वाटावन निवारा. आनी जाका तुमी काकूळ दाखयतात तांची सत्राय करा. कामाचारान मेळ्ळें जाल्लें तांचें वस्तू सयत कांटाळा. तुमकां पातकांतलीं सांबाळूंक आनी आपले महिमे मुखार निराप्रदी आनी संतुश्ट दवरूंक शाती आसलेल्या एकल्याच देवाक आमच्या तारकाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी जावं महिमा वैभव रजवटकी आनी अधिकार सर्वाय काळी आदी आतां आनी सदां सर्वतां. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाची उपकार. मोच्या सोम्या मोच्या देवा
तुका म्हजो आत्मो ताणेता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता देवा तोच म्हजो देव तुज्या दर्शनाक हांव त्रेगूण आसा तुका म्हजो आत्मो ताणेता उदक नातलेले सुखे धरणे बरी म्हजी कूड तुका लालेता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता तुज्या मोगाचो अणभव जिवा प्रासरेर म्हजें वोंटू तुजी महिमा वर्णिता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता समस्त में उभी रहिया उनमें से उद्गार में गायन करिया Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्ताचे उतार ताचे सगळे ग्रेस कायन तुमचे ते बिडार करून ताचे नवे देवा बापाक अर्गां दिया Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसू तुमचे सवे आसा मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. जेजू आनी ताचे सीस परत्यान जेरुसलेमाक आयले आनी तो देवळांत भोंवून आसतना प्रधान याजक शास्त्री आनी जुदेवांचे मतपारी ताचे सरशीन येवन विचारी लागले खंयच्या अधिकारान तूं हें सगळें करताय अशें करूंक तुका कोणें अधिकार दिला जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें हांवूय तुमकां एक सवाल करतां आनी म्हाका तुमी जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें सगळें करता म्हूण तुमकां सांगता सांगा म्हाका जुवांक स्नान दिवचो अधिकार खंय तावन मेळिल्लो देवा तावन गी मनशा तावन तो वळते एकामेका तर्क करूंक लागले आमी कितें म्हणचें देवा तावन म्हणू जाल्यार तर आमी ताका कित्याक सतमोनलो ना म्हणून तो विचारतलो मनशा तावन म्हूण म्हणयावे जुवांव निजाकी एक प्रवादी म्हूण सुमेस्त ताका मांडटाले देखून लोकांक ते भियेताले आमी ते नेनांव म्हणाले ते जेजूक जाप दिवन तवळ जेजून तांकां सांगलें तर खंयच्या अधिकारान हें सगळें हांव करतां तें हांवूय तुमकां सांगचो ना देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो एक घडी बसया पयल्या वाचपाचेर एक या दोन संगती कितें म्हणटा सांजुदाचें पत्र एकच अध्याय तांतूं वाचचो तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा अपुर्बायेचीं उतरां भावार्थाचेर जिवीत बांदून हाडा दुसऱ्या खंयच्याय संगतीचेर न्हय मोगाच्यानो उबारांतलीं उबार बिल्डिंगां आज आमी पळोवं जाल्यार थोड्या बिल्डिंगाक ताचें फावंडेशन तांणी 50, 60, 70, 100 फीट फोंदा तावन हाडलां 5 तावन बांदून हाडलां
आनी थोडे फावटी अभिमानान व्हडल्यान सांगचें आसा आमच्या बिल्डिंगाचें फावंडेशन पोंदा 100 फीट तावन आमी हाडलां 5 तावन हाडलां 100 फीट पूण तो हालयत जाल्यार 100 किलोमिटर पोंदा हालयता 100 फीट आमकां व्हडलें म्हूण दिसोंक पुरो पूण तो 100 किलोमिटर 1000 किलोमिटर पोंदा हालयत जाल्यार वयर कालें उरात कांय उरचें ना पाजो पिठो जावन वयतल्यो देखून कितें म्हणटा तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा पवित्र आत्म्याच्या बोळ्यान प्रार्थना करा देवाच्या मोगांत तीर रावा दुबावतल्याक समजोनी दिया आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जायते दुबाव आसात भावार्था विशांत आसात बोरवशा विशांत आसात मोगा विशांत आसात कुटुंबा जिविता विशांत आसात पुढारा विशांत आसात जायते दुबाव आसात तांकां समजोनी दिया मोगाच्यानो एक घडी भर मावन रावया जर तर आमीच आमच्या भावार्थान दंडळले हांव जाल्यार हेरांक कितें समजोनी दितले हांव हे जेजू आमकां अखंड भावार्थान तूं बरो आमेन दोघांचो हात नायल्या स्वीकार कर बापा दोघांचो हात नायल्या स्वीकार कर बापा आमकां सांस भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर काणी मोगाची मोगामचे उर्पेशिव दैविकने सगळींचे म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या गावाक सरस्फूर्त मानून घेव देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकाच पुताचे आवयसो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुज्या कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अचापोंत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत अंकार मरयेचो भक्तीन आमी आस उडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाखणटा शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमिता सर्व काळी मनशांतय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उद्देशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरकार तांचे वाखणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सदां संसार ओला
च्या वैभवान 온 세기 똑같이 온 세기 똑같이 온 세기 똑같이 온 세기 똑같이 सर्वेस पोराचे नावी येतात 같이 온 세기 똑같이 온 세기 똑같이 온 세기 똑같이 온 세기 똑같이 बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta sogutu pergetuya 지수 멜로 지수 지원 살아 지수 노변 에도로 बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमच्या भाग्यवान बापा लसली आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमकांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समयस्तांक तुजें फरजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर आम्हा समयस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता अंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान सुजेतीचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन जेजून शिकयलें मागणें सांगाता आमी म्हणया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव
तशें आमचें दुबातकां बोगूस आनी आमकां ताळेन पडोवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवळ सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सवे आस मानान आनी गौरवान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची दुकान कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची कागद कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी समेस्त सुभागे सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या ज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली जिविताच्या उंड्या तूं ये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पयना जामू सोबो आदार जिविताच्या ओंड्या तूं ये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पयना जामू सोबो आदार ओंडो तूं सर्गीसो सस्नीक जिवितासो तुका सोकोन सेवता मरण पर्यंत चित्ता तर जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्या जिये तर जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्या जिविताच्या ओंड्या ये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पयना जामू सोबोन आदार Suryo toni tiso Antar pois down so Tuji warso salta Sargingara pauta Te Jesu somya tu e काळजान म्हज्या जिये तर जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्या जिये जिविताच्या ओंड्या
तुये काळजान मोच्या भावाताच्या पोयना सामू सवोर आमकां बापा भाग्यवंत अंकवार मोरयेक आज आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान ददोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका उलो मारता तेच अंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची ओडुका तुम्ही येऊन आमच्या मनात एक बाब ऐकली पडतावन मानाची वात घेजय म्हण विनंती. आयच्या दिसाच्या जेवणाचे स्पॉन्सर्स ह्या परी आसात रीगन, शारोन, रिशॉन, रेनर, जोझेफ आणि हिल्डा डिसोजा मदरंगाडी. तसेच आज हेर स्पॉन्सर आसात विल्सन लुसी दांती नेजार संतकट्टे, जानेट क्रास्ता मुडबेಳ್ಳೆ, एड्रिन डिसोजा कणजार, लिओ पिंटो आणि कुटाम गंजिमठ, एरिक बान्स संतकट्टे, फ्रांसिस फर्नांडिस मिलारवाडो कलमाडी, फिलोमेना क्वाड्रेस माउंट रोजरी, जूद रेबेल्लो आणि कुटाम पियोस नगर. माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती वेळंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती वेळंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणी मायेचे भलायकेचे नोवेन ये बोमो गणपती बो भगवान त्रिंदादेन जेजूची बो निमळ आवय साव ससंतावन तुका विसरून काडली देव पुता तू गरबी समोरची तुका बगुल्या अधिकर्त्या आनंदसो उडास करूं तू म्हाका पावक म्हज्या मागण्याची उर्बेन तस आनंद परत्यान तुका दी वा तो की सळवाडो सडत रेखता ये दुखिस्तांचे मुगाळी माई तुझ्या आनंद सोबतीस उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदर ह्या तुजी गरजेन तू म्हाका पाठय तुझ्या देवताच्या परमेका कुर्तीचेर पातयेव आनी हांवें मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्या बासावण्याचेर बरवसन आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार बांदून भोव कल्पेपणी हांव तुजे लागीं परत हांव ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे बसत विनंती कर. देवाचे बगीन खुशी वयत जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळा अशें कर न्हय तर म्हाका अदीक गरज आसचे उपकार मेळा अशें कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुजे लागीं परत मागतां. थोडीं त्या सावां हांगासर आसात बरें काम मेळोवंक बाणतेर बऱ्यान जावंक भुरग्यांक बरें काम आनी भलायकी मेळोवंक पांयाक जाल्लो गायी गूण जावंक एलर्जी बरी जावंक घरांत समाधान मेळोवंक आवय बापायक बरी भलायकी मेळोवंक बरें घर फावो जावंक बँकांचें रीण फारीक जावंक एक घर विकोन वचोंक
घरांत घर राग झगडी पयस वसूंक आनी समाधान रास करूंक, भुरग्यांक बरी मोत मेळोवंक, लिव्हराची दूख आनी ब्लड क्रिएटीन उणें जावंक, रावोंक घर आनी जागो फावो जावंक, पाटीची दूख बरी जावंक, भुरग्याचें देणें फावो जावंक, जर्मनींत एक काम मेळोवंक, कुटुंबांतलो राग पयस जावंक, दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावंक, दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, कामांत भद्रती आनी प्रमोशन मेळोवंक, पांयांची दूख उणी जावंक, फ्लॅटाक लोन मेळोवंक आनी पयलींचें रीण फारीक करूंक, बिझनेस बऱ्या तरेन जावंक, जर्मनीक वेची विजा मेळोवंक, हायपर एक्टीव भुरग्याक नॉर्मल जावंक, डायबेटीक पिडा गूण जावंक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत, भुरग्यान सुडाळ उलोवंक, बयरी सैरीक मेळोवंक, भुरग्याचें देणें फावो जावंक, परिक्षेंत पास जावंक, पांयांच्या शिरांची दूख उणी जावंक, गव्हर्मेंट जॉब मेळोवंक, नवें घर बांदूंक तांक मेळोवंक, वर्टिगो पिडा बरी जावंक, शुगर आनी बीपीची पिडा गूण जावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, नर्सिंग एग्जामान पास जावंक, ऑपरेशनाचो घाई बेगीनच गूण जावंक, दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, तकले पडापड सारकी जावंक, कातीची पिडा गूण जावंक, MBAंत बरे मार्क्स मेळोवंक, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, कुटुंबांतली कोर्ट केस बेगीनच इत्यार्थ जावंक, ताचे बराबर सोमया विविध स्वप्नां घेवन काळजाची मनाची दूख घेवन तुजे मुखार हांगासच्या सकट भावंडां बसोत तूं कितें पुणूय कर तांकां तुज्या पवित्र हातांनी आपोवन गूण कर हे मोरये माये तांचे बसोत विनाती कर. तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मरिफात तुज्या मध्यस्तिकेतय म्हाका आसची वर्ती पातयेनी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या कतवेन काळजान पेटयल्ल्या सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं परतून मागतां. हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. सांगात आमी णव नोमान मोरयो म्हणया. नोमान मोरये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माय आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माय आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माय आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. ये देवाचे माय माये घे म्हजे प्रणाम. गाब्रिएल वडव्यान पयले पोटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन बरलेले मेळ्ळ्या प्रमाणाक मेळो
तुझ्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरवान सबात पसळीत मोतयां ते जावं दे कोण हांव खुशी व्हरता आनी संवसाराच्या अंत पर्यंत ती पसळून वाडून दी म्हूण अत्रेकता ये दुखेस्तांचे बुसावन देवाचो पूत मनीस जाताना तुका भोगल्या परत्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परत मागता तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मारिपाक जावन दे म्हूण हांव तुजे लागीं मागल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर तुका आवडटा तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केली सबरी कामां जे तुज्या मोगाळ कर्जाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्ल्या बरी ह्या मोगा पासत भोव गलतेपणी हांव तुजे लागीं परत मागता आयक म्हूण म्हजी गालती मागणी आनी सोण दे म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. पिडेस्तांक आशिर्वाद सोम्याचे नावे आमचो आधार ताणें रस्ता सर आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोग तुजे थंय पावोवन ती सोमी तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं ये सोम्या कुडीचे पिडेन कोस्तोच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सवकासाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीच तांकां तुजे दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुळदार सोम्या बावडत्यांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नासलेले दयाळ्या लागीं आमी परतांव दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमांवच्या मायेची तांची तूं बिरमोत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन तुजे इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवं दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन. आनी सर्व पदवेधार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवों दी आनी तुमचे सांगता सदां रावों दी आमेन. मोमोचो सोम्या नावडटा देवा मुच्या तारोका थंय उल्हासता मोमोचो सोम्या नावडटा मोमोचो सोम्या नावडटा देवा मुच्या तारोका थंय उल्हासता मोमोचो सोम्या नावडटा सोम्या सोमोक हांव नियाळटा मोचाराया वाकणटा महान ताची कीट संतोषान गाता सोम्या सोमोक हांव नियाळटा मोमोचो सोम्या नावडटा देवा मुच्या तारोका थंय उल्हासता मोमोचो सोम्या नावडटा मोमोचो सोम्या नावडटा देवा मुच्या तारोका थंय उल्हासता मोमोचो सोम्या नावडटा.
आपले बोट दाखयता कसिक महिमा प्रकटता पदवेदारांक बसकेतांत सकला घालता सर्वेस बोट दाखयता म्हजो सोम्या नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता म्हजो सोम्या नावाडटा म्हजो सोम्या नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता म्हजो सोम्या नावाडटा सोमीन कलत्यांक ऊस उबारता बुकेल्यांक थंडीर भरता दयेन दुबळ्या धाकट्यांक तो सांबाळ करता सोमी कलत्यांक उबारता म्हजो सोम्या नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता म्हजो सोम्या नावाडटा म्हजो सोम्या नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता म्हजो सोम्या नावाडटा सोम्याची वोडवी हांव घातां देवाक म्हज्या अर्गां दिता परतो ताचो मोग आनी ताची दया सोम्याची वोडवी घातां म्हजो सोम्या नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता म्हजो सोम्या नावाडटा म्हजो सोम्या नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता म्हजो सोम्या नावाडटा सोम्या सोमोग हांव नियाळटा म्हज्या रायाक हांव वाखणटा महान ताची कीट संतोषान गाता सोम्या सोमोग हांव नियाळटा म्हजो सोम्या नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता म्हजो सोम्या नावाडटा म्हजो सोम्या नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता म्हजो सोम्या नावाडटा मोगाळ पुता सोवी आमकां मरी शिरवाती आमकां जेजूच्या बोबोईत काळसा आम्हा सर्वांक देतोचे आशीर्वाद
भलायकेचे माये आम्हा बसत विनंती कर धैर्य सुकरा आम्हा बसत विनंती कर तुम्ही सोमेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसत विनंती करा भाग्यवान भाग्यवान सच्चे कृपे निरंकार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बाबाचे आणि त्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.